चल बाबा रेणुका. बापाचे तुकाच्या पवित्रात्म्याचे नावे आर्गा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. अर्गंता आयच्या दिसापासून त्या वेळापासून तुका अर्गां दिता जेजू. आणि सगळी बाब भयणी आजी जाल्ल्यापासून अर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. तुझ्या उतर म्हणटा दोगां तेगां जाणां एकठांय आसा तूं हाजीर आसाय म्हण. आणि आयज जेजूच्या देवाचें उतर आयकतलें बाय भयण एफ्रेमाच्या तोंडांतल्यान तें उतर ते सांगता तें जेजूचें उतर जातलें. न्हय मhonntaचें उतर तें उतर उलयतलें तें. आनी तें आमकां आयकूंक सारकें सोंपें जावूं. जेजू आर्गां आनी दिनवास दिता तुका. तेच भशेन जेजू आर्गां दिता तुका आनीक ह्या फाटी ह्या वेळा पासत जेजू. आनी हें उतर आमी सारकें समजून घेवंक वेव्हारांत घालूंक तुजो आदार आमकां मेळटलो जेजू. आनी हें मागणें हांव कोत्तां जेजू बापाच्या नांवी. आमेन. Amen. Very good, Renuka. Good job. Amen. Amen. जेजू कारगा. Praise Jesus. Okay, कोणागे टेस्टिमनी हा किती आहा सांगपाचे. Praise Jesus. Hello? Kaina? Baba Jacinta, you wanted to talk, right? Yeah. Ulle, yeah. Why हांव देता. Okay, praise God. Praise God. हांव न्ही म्हणजे Yeah, माझं don't worry. Jacinta तो दाखल्यान बोर्ड केल्या. Don't worry about that. You just, ओय तो आवाज करता. it's okay. तेज बरोबर खेळोंकूय लागता म्हाका मातशें. It's okay. तर माझा घोव न्ही तेका हे असले मायट्रल वाल्वाचे प्रॉब्लेम असले. तर तो मरोन आता 16 वर्सां जाली. उठ गेट अप. ओके. नथिंग हॅपन. माझी 2 भुरगीं आनी धूव म्हजी 18 वर्सांची असली आनी पूत 13 वर्सांचो. आनी तेन्ना तो पिड्यार जालो आनी हांव खूब पयलें भियेलोलें. पूण मागीर म्हाका हांव नेणा कसो म्हाका आदार येयलो. आनी तेन्ना हांव वडन. हॅलो. हा तू म्यूटार आहा. तेन्ना हांव वडन आसोंक ना. देवाच्या उतराची म्हाका सोजमणी इतली नासली. पूण मिसाक बी वयतालें सदांच. तें म्हाका बरें आसा तें हांव घेतालें सदां म्हज्या जिवितान यूज करतालें. आनी प्लस म्हाजे देराचे 2 चेडे तेंची तीं दोगांय पिड्यार जाल्लीं. देर आनी तेची बाय म्हणजे उनी म्हाजी. ते 2 चेडे तेंकां आमी हिंगा पुनान शिकयले. मागीर तेच्या उपरांत 4 वर्सां गोंयां असले ते बोर्डिंगान. थिंगा शिकयले आनी ते थिंगा आसतना म्हजो घोव 2006 पिड्यार जालो. आनी हांव खूब घाबरलें. आतां केशें जातोलें. 4 भुरग्यांक केशें सांबाळटलें. पूण मागीर कोण जाणा म्हाका अचानक अशें भास जातालो की देव आसा. मिस्टर जासिंता म्हाका एक सांग. तू म्हणटाय की तुजो घोव भायर पडलो आनी तुजो देर आनी ताजी देर म्हणजे तुज्या गोरकाराचो भाव व्हडलो भाव आनी ताजी बायल भायर पडली. ती आदी भायर पडलोली. तर आमी दोगांय त्या भुरग्यांचे कॅर घेतालीं. तेंचें एज्युकेशन बी सगळें शिकप सगळें आमी पळयतालीं. तुजो घोव आनी तूं तुज्या देराची भुरगीं वयर काडटले. आतां घोवूय मेलो तुजो. होय मागीर घोवूय मेलो. आनी आतां तुका 4 भुरगीं. घोव नासतना, देर नासतना, ताजी माय नासतना, पाय नासतना तुका आतां 4 भुरगीं वयर काडची पडली. होय ब्रदर. तेंचे शिकप बी सगळें पळोवंक लागलें म्हाका. आनी हांव तेन्ना व्हड देवाच्या हितून आसूंक ना. पूण आसलें सगळें बायबला प्रमाणें हांव चलतालें.
मिसाक बी वयताले ते प्रमाणे जितले म्हाका समजता तितले, पूण सदांच हांव म्हणो देव आसा देव आसा. आनी केशेंय तरी शिवण काम करून जॉबाकूय हांव वचनासलें, कित्याक भुरग्यांक सांबाळूंक कोण ना म्हणून घोवान धाडूंक ना पयलें. आनी मागीर हांव घराच शिवण काम करतालें आनी ट्युशन्स घेतालें. आनी तेजेर हांवें तांकां बरे भाशेन जाता तितलें दिलें शिकप. आनी ते भुरगे तो घोव पिड्यार जाला तेन्ना गोंयां आसले मायणा हितू बोर्डिंगाक. थिंगा सावन मागीर तेंचे फायनल हें जाल्या उपरांत तांकां फायनल एग्जाम जाल्या उपरांत हाडले बी. आनी ते मातशे मस्ते बी आसले, बोर्डिंग लायफ एंड ऑल दॅट, म्हणल्यार मातशे त्रासूय दिताले. तरी पूण हांव सदांच प्रेयर, रोजरी, डिवायन मर्सी प्रेयर सगळें करतालें. सांत आंतोनीची नोवेना बी करतालें. आनी तेजेरूच म्हाका आदार मेवलो. आनी ते हे सगळें हांवें लायफ बरे भाशेन सारलें. भुरग्यांकूय बरे भाशेन शिकप दिलें. तेका लागून हांव देवाक खूब आर्गां दितां आनी वाखाणटां. Praise God. And yes, brother, सदां मिसा वचपाचें जासिंता. आमी ल्हान आसतना फ्रेंड, आमी कॉलेजी we were friends. And this girl has come up with a very hard life. ते आपूण वाडलां, तेगे ओन पेरंट्स नासली. आनी ते दुसरी धाकली भुरगी भयण आहाय तांगेली माय ती. ताणी सगळ्यांक पयली आनी काजार जालें आनी हे फेस केलें सगळे बॅटल्स. आनी आतां and Jacinta would never talk. ते सामके ओगी. आतां ते देवागे उतरां येवन, सो Jacinta यो आमगे मीटिंग जाता, यो देवागे उतर आयक. आनी आतां ते येवन ते दुस ते म्हाका सांगता आपणा उलोयन दिसता, आपणा टेस्टिमनी दिवन दिसता, कितें आपणा तेन्ना दिसलोलें म्हाका कोण ना, आपूण एकले हा, आपूण कामा वचना, आपूण कित कोत्तोलें, आपणागे लायफ कितकोन जातलो. पूण आपणा देवागेलें आसने समजोलें देव आपणा बारबो आहा म्हण. पूण तेन्ना आपणा उतर समजनासलोलें. आतां देवागे उतर वाचून आतां आपणाक कोट्ट म्हूण पावलान पावला देव आपणा आदार दिल म्हूण सगळे आपणागे लायफांत. And actually that's true. You know, सगळे हें करून हार्डशिप्स ताणें फेस केले आनी आतां ते खुशाल आहा. न्ही जसिंता? ओय. Praise God. जेजू कारगां. बाय आनी एक जसिंता, टेस्टिमनी आसा. तू इतली फाटी आमच्या क्लासीन येयलाय, क्लासीक येयल्याय, हांगा येयल्याय. पूण तुजी स्टोरी, तुजी खबर हांवें केन्नाच आयकूंक नासली. आतां म्हाका कळ्ळें की तूं आपलो पाय माय नासतना, घोव नासतना, तुज्या गोरकाराची घोव आनी माय, ताची माय पाय नासतना तुवें 4 भुरग्यांक एकटी काडली. ही फकत देवाचीच काकूत. आनी तूं खरें म्हणल्यार हे क्लासीन सारकी सोल्दादा भाशेन, कित्याक आमी सगळीं वयर जाल्या, आमकां मायन वयर काडल्या, आमी अजून पासून आमकां इतली सोजमणी मेळोंक नासली. पूण तुका लायव्ह एग्जाम्पल तूं आमची हांगा तुका तुजी आतां घोवायकी आयकोन तें तुका घडलें आनी तूं आयज ह्या जाग्यार घोवायकी दिताय. म्हाका कितें सांगूंक सोदता हांव की पळय आमचो देव इतलो काकूतकार, तुका इतलो ताणें आदार केलो. 4 भुरग्यांक घोव नासतना, तांची पाय माय नासतना, आमचीच भुरगीं, समजा तुजो घोव भायर पडलो, तुका 2 भुरग्यांक वयर काडपाक तातूनच इतले त्रास. ताजे वयल्यान 2 भुरगीं तुज्या देराची आनी घोव नासतना, कोण आदार नासतना. आनी आतां तुका सगळें काम करून हे 4 बार तुवें सांगलें मस्ते आहले, कितले तुवें त्रास भोगले. आयज तूं जेन्ना तूं घोवायकी दिताय, हांव फकत म्हज्या देवाक आर्गां वाखाणणी दिन वाचता तुज्या पासत. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे बाय जासिंता जालें, आतां इतले म्हयने म्हाका दिसता 1 वर्स तर हांव जाणो तिका, पूण केन्नाच तिची खबर हांवें आयकोंक नासली. केन्नाच तिणें इतलें भोगलें म्हणून आनी इतले त्रास करून तिणें आतां त्या भुरग्यांक वयर काडलें म्हणून हांव केन्नाच नकळो तिची स्टोरी. पण आयज कळ्ळें म्हाका आमचो देव इल्लो व्हडतो देव, इतलो व्हडतो देव. जेन्ना कोण ना आमचे कडेन,
तो आमकां केन्नाच सोडिना आनी ही गोवायकी जी आमच्या भयणीन दिली आयज तेजे वरवीं आमकां कळोन येता की ह्यो फकत वस्तू कितें आमी फकत बायबलाचेर वाचता आमी जेन्ना जिवी आसा आमकां कळोन येता की असल्यो गोडण्यो घडटात आमच्या भाव भयणां मरें. Yes. Amen. Amen. जेजू आनी कारगा. सदां आसते ब्रदर, केन्ना रडून आपणागे दूख सांगना ते सदां जेजू. आसते. आनी आतां तो सोल्दाद जाला आनी उलोवपा शिकला, तागे तोंडांतल्यान जेजू. जाप येनासली. आनी जेजू आतां कारगा. आपणाचें तोंड उगडून म्हाका सांगला म्हाका मुगे टेस्टिमनी दिवपा जाय, म्हाका देवान जायतें केलां. आय सेड प्रेज गॉड. जेजू कारगा. Katie is her sister. Kathy from this class. Yes, yes. Yes. जेजू कारगा. Kathy. So Kathy is Kathyचो गोरकार भुरगीं सगळीं हा. No, Katie also lost her husband, brother. She is a younger sister than Jacinta. Yeah, they've been through a lot, you know, and I have seen what they have been through, and really. हे क्लासीन सगळे सोल्दाद आहात. Yes, इतलो yes. देवाचो मोग म्हणजे आमच्या Yes. भयणीन हांगा सोल्दाद भाशेन तुम्ही देवाचो मोग आपणान आतां तुम्ही गोवायकी दितात इतले आमी आयकोंक मेवता आमकां. जेजू कारगा. Katie, तू कितें उलोवपा जाय बाये? जासिंतान सांगिल्लें ताचेर. Katie? Katie? Unmute कर. तू कितें ऍड करपा जाय? जेजू कारगा. जेजू कारगा. तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट करता हे आमचे भयणी. Yes. Awesome. These are really soldiers. These are Yes. really soldiers. Even Katie Yeah, is a very powerful soldier. Why? Yes, she does a lot for God. You know, she works very hard for the kingdom. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Praise God. Praise God. Praise God. उलयता Katie उलोवपा जाय आसू. Okay. उलयता? हॅलो, तुगे कितें आहा बाये सांगपाचें? Hello. Next time. Okay, next time. Okay, no problem. No problem. जेजू कारगा. Thank you. आर्गानी Jessica. दिंबा सच्चा बापा. Yes, praise Jesus. Praise God. Praise God. And there is a lot to it, brother. I also don't want to talk much. She will come with something or the other. You know, आमची बाय Jessica- जासिंता आनी गोवायकी दिवंक सोदताली. म्हाका दिसता Yes, हांवें yes. मदल्यान उलोवंक लागलो. सिस्टर जासिंता तुका म्हाका दिसता आनीक कितें उलोवंक जाय आनीक सांगूंक जाय मातशें प्लीज सांग. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Jacinta. जेजू कारगा. Hello. Ani ahlloli testimony ni. Ani ahlo ninko? ओय आनीक एक सांगोंक जाय म्हाका. सांग. म्हाका न्ही सांग sister, 2 सांग. फावटी एंजिओग्राफी करूंक सांगलोली आनी हांव भियेतालें एंजिओग्राफी करूंक आनी हांवें करूंक ना. हांवें म्हणलें देव चोयतलो म्हाका कांयच जावपाचें ना. आनी म्हाज्या डॉक्टरान जिओग्राफी करपाक एंजिओग्राफी करपाक न्हय. होय जिओग्राफी ब्रदर. जेजू कारगा. जेजू कारगा. होय डॉक्टरान सांगलें म्हाज्या तूं करिनाका पूण आपण तुका मेडिसिन्स दिता. हांव भियेता म्हणून तेणें सांगलें नाका करूंक. मेडिसिन्स दिता टॅबलेटांनी तुजें कमी जातलें. चेस्ट पेन बा जाताले ते. मागीर ताणें टॅबलेट दिली ते म्हाका चलोना जालें. तेचे म्हाका सायड इफेक्ट जावंक लागले. परतून तेणें दुसरी बरोवन दिली तेय म्हाका चलनासली. मागीर कोण जाणा देवान म्हाका बरें केलें हातून आनी हांव अजून पर्यंत बरें आसा. 2 फावटी हांवें एंजिओग्राफी करूंक ना. देवाकार. जेजू कारगा. जेजू कारगा. आणि प्लस म्हाका बीपीचो त्रास आसलो ब्रदर. ते बीपीचे टॅबलेट पासून 2.5 वर्सां जाली हांवें बंद केली. अशें प्रेयरानूच जेजू म्हाका बरो करतलो म्हणून. तेन्नाय बी हांव उतरां हितून वर्ड ऑफ गॉडान आसोंक ना तरी पूण देवान म्हाका बरें केलें म्हणून देवाकार दिता. स्टॉप जाल्यो म्हाज्यो बीपी टॅबलेट्स स्टॉप जाल्यो. ही जाल्यार म्हाका खबर ना.
Izala mak khobar na. Ah, I don't know anything about the sickness. Praise God. okay. By Jacinta, हांव तुका कितें सांगूंक सोदता पळय. Yes, brother. जेन्ना तुजो गोरकार नासलो, तुवें तुज्या Hello. देराच्या भुरग्यांक वयर केली तुवें. जेन्ना तुजो गोरकार भायर पडलो, तुका आतां होय. तुजी भुरगीं दोन, तुज्या देराची भुरगीं, पाय मायना, कोण ना. आतां तुजो पाय माय कोण जाता? आतां सोर्गीचो बाप brother? तुजो, आतां सोर्गीचो Sorgincho बाप Bap तुजो म्हजो पाय माय पाय जाता, वय की मायतलो. ना? होय. होय. वय की ना? आनी जेन्ना तो तुजो पाय जाता, तो तुजो the heavenly father becomes your father. ताची Yes, brother. काकूट, ताजो आदार, आनी ताणें तुका केन्नाच सोडूंक ना. तूं नको आसली ना. देवाचें उतर, आमी नको आसल्या, पूण तुका कांय नासतना तुका देवाचें उतर तूं नकोय आनी तुका ती म्हायती नासली तरी देवान होय. आपली काकूट तुका दाखयली. ताणें तुका दाखयली. आदार दिलो, तुका ताणें तुका पळय आतां इतलें तुज्या काळजाचें इतलें आहलें, ब्लॉक आहलें, Praise तुका God. हें करपाचें तें करपाचें इतले त्रास आहले, पूण पळय देवान तुका इतली बरी भलायकी दिली, इतली बरी होय, सावूत दिली, brother. आनी तुका आतां सगळ्या त्रासांतली निवारली तुका. आनी आतां तुवें त्या 4 भुरग्यांक वयर गेला, आतां ती 4 भुरगीं व्हडलीं आहात, वय की ना? होय, ब्रदर. सगळ्यांचे काजार बी झाले. Praise God. जेजू कारगां, जेजू कारगां. होय. सगळ्यांची काजारूय जाली. म्हणजे तूं आतां होय. श्यामाय आतां ग्रँड आंटी बी जाली सारकी. Yes. होय. आब्राम आहलो फादर ऑफ मेनी नेशन, तूं जाली आतां मदर ऑफ मेनी नेशन्स. Yes. All Yes. glory to God, brother. Yes. Yes. All glory to God. Really blessed. This is a wonderful, wonderful testimony. जेजू कारगां, जेजू कारगां. And I'm so happy she spoke मोगाळा today. बापाक, हांव म्हज्या सोर्गींच्या बापाक, आमचे बाय जासिंताक, आमचे बाय कॅथीक लागून हांव फकत आर्गां दिनवास दिता. कित्याक हांव सजमतां की तांकां इतले आळकोळ आसून 4 भुरग्यांक वयर आनी कोण नासतना इतली आपली घोटाय दिवन, सावूत दिवन, सगळें करून तेणें तांकां वयर केली. हांव नको, म्हाका दिसता आमचे भाव भयणां आनी दुसरीं आसत हांगा इतले त्रास केल्या ना, तांकां इतले त्रास भोगल्या जिवितांत, पूण देवान आमकां केन्नाच सोडूंक ना. आयज तुमी जेन्ना गोवायकी दिता, फकत आमी आर्गां आनी वाखाणणी आनी दिनवास दिता आमच्या सोबीच्या बापाक, तुमकां लागून भाव भयणीनो. Yes. आर्गां तुका जेजू. आणि थँक यू जीसस. praise God. And it's सगळे झाले. One sister of theirs became a nun. She's the youngest. She got hit by COVID and she passed away last year. Youngest sister. But that is the pain, you know, and still God is there. Still they abide by the word. And yes, so beautiful. It is much more to it, brother, but slowly she'll talk about it. बाय जसिंता, तुझे पासून एक मागणी करूंक सोदता ह्या वेळार. Okay, brother. Thank you. मोगाळा बापा, हांव तुका आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता ह्या म्हज्या भयणी पासत. Both Kathy also, brother. Kathy. ह्या म्हज्या भयणी जासिंता आनी ह्या भयणी कॅथी पासत. हांव तुका फकत आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता. आज जेन्ना हे भयणीन गोवायकी दिली, आज जेन्ना हे भयणीन सांगलें आमकां कितें तिणें भोगलें, पूण तुवें तिका केन्नाच सोडूंक ना, कसलेच आळको दिवं ना. वय तिणें खूब त्रास भोगले, पूण तुवें तिका तो आदार दिलो, तुवें तिका कृपा दिली, तिका ती शक्ती दिली, तिका ती जाणवाय दिली, तिका ती पासियेंस दिलें ह्या भुरग्यांक वयर काडपाक. आयज ह्या 4 भुरग्यांची क्षमाय, तांच्या भुरग्यांची क्षमाय तूं. आनी तिणें तुजेर चोत्राय धरून, तुजेर विश्वास धरून तिणें आयज ही गोवायकी दिली. तूं कितलो विश्वासी तुज्या उतराक. आनी मोगाळा बापा, ह्या वेळार ह्या म्हज्या भयणीचे कुडीन कसलेच त्रास जे आसा, कसली दूख आसा, तिच्या काळजांत, तिच्या हड्ड्यान, तिच्या हाडांनी, तिच्या सान्यांनी, तिच्या नेरव्यांनी, याच वेळार मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान ह्या वेळार त्या पिडेच्या आत्म्यांक, जो पिडा तिच्या कुडीन आसा, जे त्रास आसा, ह्या वेळार जेजूच्या नांवान त्या पिडेच्या आत्म्यांक हांव शिराप घालता.
त्या पिढेच्या आत्म्याक हांव हुकूम घालता, त्या पिढेच्या आत्म्याक ह्या वेळार जेजूच्या नांवान भायर सर म्हणटा ह्या भयणीचे कुडींतलो. तुका कसलोच अधिकार ना, कसलोच अधिकार ना. ह्या भयणीची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. ह्या भयणीक जेजूचे रोगतान तिका 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 हाडल्या. ह्या वेळार आमच्या भितर ह्या जमातीन तिका हाजीर केल्या. तुजी गोवायकी, तुझें व्हडपण, तुका दिनवास आनी वाखाणणी दिवपाक. आनी आमी बापा ह्या वेळार जेन्ना तिची गोवायकी आयकता, तुका आमी बापा दिनवास, आर्गां, वाखाणणी दिता. कित्याक तुवें आमच्या भयणीक, ह्या भयणीक जासिंताक, ह्या भयणीक कॅथीक, तिच्या दुसरे भयणीक जी मात जाली, जी भायर पडली, तिणें इतलो आदार केलो इग्रोज मातेक. ह्या सगळ्या फॅमिली पासून, तिच्या भुरग्यां पासून, तिच्या 2 भुरग्यांक जी तिणें वयर काडल्या तांच्या भुरग्यां पासून, तांच्या काजारी जिवितान, तांच्या भुरग्यां पासून, तांच्या फॅमिली पासून हांव तुका आर्गां, वाखाणणी, दिनवास दिता बापा. तूं इतलो मोगाळ दिव, इतलो काकूतकार दिव. आनी ह्या वेळार जी म्हाका खबर तिच्या गोवायकी वरवीं म्हाका आयज कोण येयली. इतले म्हयने, इतले वर्सभर आमी ह्या भयणीक जाणा, पूण किन्नाच तिणें आमकां सांगूंक ना कितें तिणें भोगलें, कितले त्रास तिणें भोगले. फकत देवाचें उतर आयकत आसली ती. आनी आयज बापा जेन्ना तिचे गोवायकी वरवीं म्हाका कळ्ळें, आमकां सगळ्यांक कळ्ळें, तूं इतलो काकूतकार, इतलो मोगाळ, इतलो शक्तिवंत देव तूं, आमकां केन्नाच सोडिनाय. हांव तुका फकत आर्गां, वाखाणणी, दिनवास दिता बापा, जेजूच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jacinta. Thank you, Jacinta. Thanks to you first. Praise God. Because of you, I am in this group. Praise Jesus. Thank you. Praise Argan, Jesus. Argan, Sister Maria. Thank you, Jesus. But see, everything, yes, you are created for God's mighty works, Baba. देवागे जायते काम आहा तुवें करपाचें जाणो. आनी म्हाका बरें दिसलें तुवें आयज तोंड उगडलें म्हण. तो तुका दुस्मान आहा तो ओडून दवरता, उलय नाका तुका जायना. पूण नाव सी हाउ मच करेज यू गॉट. तुका दिसलो ना तुका बोर्ड आयलें म्हणून. होय. Yes, that's what it is. And from today onwards, तूं उलयतलें. Praise God. Thank you, Jesus. आतां आमची भयण आतां जासिंता आतां तोंड आतां बंद करची ना ती. Praise God. No, brother. Praise God. फकत आर्गां आनी दिनवास दितली. Amen. जेजूक आर्गां. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jacinta. You are blessed. Okay, ani कोण आहा? Praise Jesus. Hello? Ani कोण आहा? Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Go ahead, Brigida. Yeah. Praise God. Yeah. So, Tell us. yeah. No, nothing is there. I just said praise the Lord, sister. Okay. Praise God. Praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. Welcome. I'll send, you send me early, so I'll send my friend this Konkani. Yes. Please do. Yes. Yes. Okay. Brother, कोण नाम रे आजू? टोनी बरें बाबा. हांव एक टेस्टिमनी दिता. Wait. Go ahead. Praise the Lord, कितें sister. जालें? Praise the Lord. 2 दीस. कोण दिता? नो प्रॉब्लेम. गो अहेड. कोण हा? टोनी टेस्टिमनी हा रे? Sister मातशें पयलीं जी. ओय. आहा. ओय. माय उलोय रे. Praise God. Sister, praise Lord, brother. Praise God. मुगे पासपोर्ट आनी BI काबार जाल्ले sister last तेका. आनी ती कलेक्ट करपा जाले पयलीं BI कलेक्ट करपाचें आनी मागीर आफ्टर 3 months passport कलेक्ट करपाचें. So I had both the documents of mine and I was going in the train. With us now divine rated divine message टेस्ट करीत गेलो आनी म्हाका दिसलो हांवें कितें मुगे काम जाता दोनी म्हाका बारबो मेळटा अशें म्हूण गेलो हांव थिंग एक वर पयलीं पावलो. पयलीं पावोन
त्याकडे सांगितलं सेक्युरिटी तो म्हणला आफ्टर कम आफ्टर 1 hour गेलो आणि दोन्ही पेपर दोन्ही BI आणि पासपोर्ट पेपर बारबो गायले बारबो घेऊन गेलो आणि हांव गेलो तेन्नाच एक बायल ब्रेक आसा येयली एक्चुअली ते दोन्ही दिना यू हॅव टू दे गिव फर्स्ट योर BI आफ्टर 3 months you have to take the appointment and you have to collect the passport. So ती ब्रेक आसा येयली त्या जाणान ती कलेक्ट करपा लागली पेपर म्हणजे कोणा पेपर डिलिव्हरी आहा ते. So I give both my paper to her. After 2 minutes, she came with my BI and passport on the same day. Praise God. Wow. And this is the power of the prayer Praise and God. faith. Praise God. Praise God. God's favorite ones. Document of BI and passport. Yes. Wow. Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesu Karga. Jesu Karga. Praise Jesus. Praise Jesus. Okay, brother, तू सांग. Praise God. Jesu Karga. तर मुजी टेस्टिमनी अशी की 2 दीस जाले हांव असो भायर आल्लो म्हज्या घरा भायर आनी हांव रोप घालतालो भायर सुकपाक म्हणटच आमच्या सोसायटीन आपली एक बाय माय जी हांगा रावना तांची भुरगीं हांगा आसतात हांगा तांचे बिल आहा आनी ती आपली येयल्ली मातशी पासयक आनी घरा वेतात ती म्हाका पळोवंक लागली कित्याक ती हांगा आहात सुमार 2 वर्सां हांगा आहात म्हणजे केन्ना पळयतात हांवें म्हणलें खंय आहात तुमी बरी आहात मू सदांचे 65+ आहात ती कितें सर ब्रदर सांग हें बरें ना तें बरें ना हें दुखता तें दुखता तूं जाणय आतां म्हातारी हें जालां तें जालां प्रेशर हा आर्थरायटीस हा शुगर हा हें हा तें हांवें म्हणलें बाय कितें ना सगळेंच हा म्हणटाय कितें ना म्हणटच हांवें म्हणलें आतां रोप घालतालो सोडलो रोप तो घालपाचो सुकोवपाक आनी तिका म्हणलें मातशी येताय घरा 5 मिनटां ये मातशी घोव आपलो गेलो चलोन गेलो घरा ती वाटेन गेलो घरा आपल्या आनी ती येयली येता म्हणसर ती आपल्या घोवाक म्हणटा अरे बाबा तूं ये म्हणून 2 मिनटांनी तो येयलो आतां हांवें म्हणलें भितर येयल्यान आतां कितें सांगतलो तांकां तांच्यो खबरो आयकोपाक आयकतलो हांवें म्हणलें तांकां तुमी म्हणलें आतां हें हा तें हा म्हणटच हांवें तांकां प्रश्न विचारलो जेजू बरो करतलो जेजू बरो करतलो हय आमकां भावार्था जेजू बरो करतलो इतले आमी तेर्स कोत्ता आमी आतां निलांदीचे फेस्त जाला तिचर आमी मागणें केलें आमकां भावार्था की बरो करतलो म्हणून हांवें कोत्तलो म्हणून तो बरो म्हणटच तो आतां ह्या संवसारान 2000 वर्सां कितें पासवेक येयल्लो मागीर खुरीस जाल्लो सायडीक हांवें म्हणलें त्या खुर्सार कितें गेलें जाणा आमची पातकां घेतली न्ही पळय पातकां आनी कितें गेलें पातकां घेतली ना आमची चोर उक्तो केलो आनी हांगा इफेर्नान रावपाक आमकां उदरली काय तर हांवें म्हणलें ताणें आमची सगली पिडा घेतली सगले कोश्ट घेतले आनी गोरकार मातशें घेतालो आतां तो दोनपारच्या जेन्ना तो घेता मागीर ताचें सगळें ट्यून जाता मागीर तांचें मागीर हें जाता आनी ही जी बायल आसली सून बाय आनी तिजें मातशें कितें आसलें म्हाका दिसता म्हणटच खूब अनफॉरगिवनेस एक तर देव बरो करतलो आनी ती देवाचो मोग कोत्तात वय कित्याक मिसाक वेतात सद्दां मिसाक वेतात तेर्स कोत्तात मागणी कोत्तात ताची पळय आमी कसले ना पूण देवाच्या उतराची सजमणी ना देव बरो कोत्तलो म्हणून म्हणटच आपयलीन 5 मिनटां रावलीन वरभर कित्याक ह्या वरान तांकां सगळे उतराची सजमणी दिली आनी हें उतर सजमण दिवल्या उपरांत फकत तांकां सांगली तुमी फकत आर्गां आनी दिनवास दियात कित्याक जेजून तुमकां बरी केल्यान म्हणून भाव भयणीनो ती गेल्यांचो वेळ पावल्या उपरांत ती येयल्ली एका भाशेन 65 वेताना सोल्दादा भाशेन गेली हांवें तांकां सांगलें तुमकां आतां ओलिंपिक्स कॉमर्स जावपाचें तो आतां चलता सामको नेटान आनी त्या दिसा ताका देवान
त्या सोऱ्याच्या वतम्यांचो सामको सुटका दिलो म्हणून म्हाका वही दिसता की आता वेळ पावला, म्हाका हांव धांवून वेतालो कित्याक म्हाका मारूंक जाय म्हणून. म्हाका आता कसलीच इच्छा ना पिवपाक, म्हाका कसलीच आस ना, ताण ना पिवपाक. आनी बायल रडोंक लागली म्हणून लागली ताचें. हांवें म्हणलें देवान तुका एक लिव्हर सारकी बरी केल्या तुजी, आनी तुजे जे पांय आसले तो म्हणून पांयांक इतली दूख आहा, म्हाका चलोंक जायना. आनी 5 मिनटांनी जेन्ना ताका देवाचे उतराची सोजमण येयली, ताका ती ताण ती आस पिवपाची गेली आनी ताचे पांय जे इतले सुजीन आसले, इतली दूख आसली ती गेली. आनी तो आतां माच करूंक लागलो, रडोंक लागलो की देवान ताका इतलो सारको इतलो फास्ट. तो समजलो की इतलें ताणें सोरो पियेला, इतलें ताणें हें वायट केलां, देव ताका केन्नाच बोगसूचो ना म्हणून. हांवें ताका सांगलें देव आमचो हो ना की कोण बोगशीचो ना म्हणून. तूं आयज तुका सुटका दिल्या, तूं फकत आयज थान जेजूचेर चोत्रायलो. तुका नो लिव्हर दिला, तुका नो कूड दिल्या, आनी नोई ताण दिल्या त्याच्या उतराची. कितें सांगूं जाय, काल दोगांय वयर चलोन गेली परतून हांसोन दोलोन आनी सगल्यांक ताणें बोगसण दिल्यान, सासू मांयक सून बायक दिल्यान, पुताक दिल्यान, आनी आतां सगळें बरें घडलें. पूण हांव तुमकां कित्याक गोवायकी कोणी दिल्या म्हणून ना, ही म्हजी गरज नासली तुमकां ही गोवायकी दिवपाक. हांव ते कपडे सुकोवन दितालो आनी त्या वेळार जेन्ना ताका हांवें विचारलें, ती वेताली आपल्या वाटेर. हांवें ताका सांगलें तुमी खंय आहात? आमच्यान म्हणून जाता खंय आहात, बरी आहात न्हू? वय बरी. आमी काय म्हणटा न्ही, अरे पावस पडटा रे, आतां गरमी जाल्या, चड आंबे चड जाल्यात, आमची सदांची खबरो जाता न्ही. भुरगीं खंय आहात तुमी, सदांच्यो खबरो सांगून ती वेतली आसली. पूण त्या वेळार जेन्ना तिणें म्हाका सांगलें की हें दुखता तें दुखता, हांवें म्हणलें ये मातशें भितर ये. 5 मिनटांक सांगलें, 1 वर जालें. पूण त्या वेळार तांकां उतराची सोजमण येयली आनी तांकां उतर सोजमण दिवन आतां तांचें जिवीत बदललें. जेजून तांचें जिवीत बदललें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी आमच्या बालकावाचेर, गोंया म्हणटा बालकांव वय की ना, आमी बालकावाचेर बसता की ना आमी. आनी जेन्ना आमी बसता म्हणटा अरे खंय हाय रे, कोण रे, बरी आहा मरे भुरगीं, कितें सांग, सदांच्योच खबरो. आमी केन्ना आपयता तांकां, अरे 5 मिनटां मातसो ये, मातशी चाव घे, मातशी कॉफी घे. आनी त्या कॉफी पियेता बरोबर ती कोत्ता म्हणसर आमचें कॉमेस जाता. आमची बाय जासिंतान आयज कॉमेस केलें गोवायकी दिवपाक. आयज तान ती बंद करची ना. आमी कॉमेस करया. कोणाक जो बेता आमच्या वाटेर ताका फकत विचारया, अरे बाबा खंय आहात तुमी? ती सांगतली न्ही तुमकां. कितें सांगू रे, हें दुखता तें दुखता, वय दुखता, ये तुका सांगता कितें खबर, जेजून म्हज्या जेजून कितें केलां तें. आनी तांकां त्या वेळार उतराची सोजमणी दिवन आमच्यान तांकां सुटका दिवंक जाता जेजूच्या नांवान. आनी आतां तांकां जेजूचे पाटलावदार करूंक जाता. आनी जेन्ना आमी आमच्यान तांकां बरी खबर दिवंक जाता, ती आतां ओगी रावची ना. जे आमी कोत्ता तें ती कोत्तली, ती वेतली हांगा ती आनी देवाच्या उतर दितली. तांच्या जिवितान तांच्या फॅमिली मदें तो बदलाव जातलो. कित्याक तुवें आनी हांवें फकत विचारूंक ना खंय आहात तुमी, भुरगीं खंय आहात, बरी कितें खबर आयल्या, चीट बी आयल्या, ईमेल आयला, ती फकत ती खबरो सोडया. आनी ही बरी खबर आमची स्वर्गाची खबर जी पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्या, ती खबर आयज आमी सगल्यांक दिवपाक आयज थान आमी सुरवात करूया. Amen. Amen. Praise God. Praise Amen. God. Praise God. Praise God. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. ब्रदर सेम तू सांगत तेच कोण न्हय, काल म्हाकाय मेळ्ळलो एकलो. सो तो क्रॉस करतालो रोड. सो हांव तेका मुद्दाम रावलो, तो हात दाखयल म्हूण. सो तेका विचारलें बाबा केसा आहा रे म्हूण. मागीर सांगता बरो आहा. हांवें मागीर तेका तुगे खबर सांगली, ब्रदर विन्संट येवपा आहा म्हूण. तो तेगे तो तूं ऑर्गनायज एकलो तो भुरगींक ऑर्गनायज करता तो मॅक्स म्हूण आहा तो तेगे सोयऱ्यांचो. सो हांवें तेका सांगलें मॅक्सागे घरा येतो म्हूण. तो मागीर तो विचारता खंयचो आनी कित्याक तो हो एक्चुअली ब्रदर आहा तो फकत जेजूचेर विश्वास दवरता. सो तेका तें तो विचारता पयलीं खंयची हें करून. बाबा जो ताका सांग आमची भास उलयता म्हणून. तो आतां इंग्लिशमॅन जाला थंयसर जावन. ताका सांग गोंयांत आमी येता म्हणून सांग आनी आमची भास उलयता म्हणून सांग. ना उलयतले बरें आहात. हांवें तेका फकत आतां इतलें विचारलें. तो म्हाका सांगता बाबा आपूण
तू केन्ना गाव ही म्हाका सांगता आपूण ही 2008 सावन आपूण ही बॉर्न अगेन आपूण ही तू पेकोणी कोतालो लोक आपणा बरें येतालो हांवें म्हणलें बरें जेजू आर्ग म्हणून सांगिल्लें आतां तीन वर्सां जालीं ही आपूण बिझनसा पळय तू आपूण आतां देवागे उतरां ना हांवें म्हणलें बरें केलें म्हणलें आतां तूं देंवचार ऑलरेडी भितर येयला म्हणून सांगितलें ना बाबा तशें म्हणनाका देंवचार येयला देंवचार केन्ना एक पाटी तो बॉर्न अगेन जाला ताचे भितर जेजूच आहा ताचे भितर जेजूच आहा वय ताणें आतां कितें केलां जेन्ना जेजू आमचे भितर येता तो आमकां केन्नाच सोडिना आमी सोडटले ताका ताचे भितर देंवचार ना ताचे भितर जेजू आजुनूय आहा पूण फकत गरज ताका आपल्या मनाची नोडसोडणी करपाक रिन्यूइंग ऑफ द मायंड कित्याक आतां कित्याक म्हणजे ब्रदर जो हांव तुका कित्याक सांगता तुवें आतां म्हणलें तो बॉर्न अगेन जालो तो इतलो पिकोणी कोत्तालो कोण कोत्तालो तो कोत्तालो जेजू कोत्तालो ताचे भितर जो आहा तो हय जेजू कोत्तालो म्हणजे जेजू ताका केन्नाच सोडचो ना जेजून आमकां सांगलां हांव तुका केन्नाच सोडचो ना हांव केन्नाच एक सुरो सोडचो ना आमी आयज घोवायकी आयल्या आमच्या बाय जासिंताची हांवें तुका सांगलें तो आमकां केन्नाच सोडिना तो आमच्या फाटल्यान मोगानूच आहा म्हणटूच ताणें इतलें काम केलां बॉर्न अगेन जाला नोई रोसना जाल्या तर ताचे भितर कोण आहा देंवचार आहा म्हणटाय ना 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 देंवचार ना ना ब्रदर तेज भितर न्हू सो देंवचार भितर येवपा जायना बट भायल्यान मॅनिफेस्ट कोता न्हू सो ह्यो सायन्स कंपनी जातल्यो दोज हू बिलीव हिलिंग जातलेंच म्हळ्यार जेन्ना देवागे उतरां अंडरस्टँडींग ना थिंगा मार आहा थंय तो मेन देवागे उतराचें अंडरस्टँडींग आयज तो देवागे उतर सांगता टेस्ट एवरी स्पिरीट म्हण सो तेका हांवें म्हणलें तेका ती जालें तुगे सोयऱ्यां तो बरो नाहलोलो पळय चल तुगेलें एग्जाम्पल दिया आतां तूं 3 वर्सां तूं त्रास काडटा तूं कितें प्रॉब्लेम आतां म्हणल्यार तुका देव बरो कोत्तलो जेजू बरो कोत्तो तूं देवा उतरां आपणा तूं कितेंय विचार सांगता आपूण सगळें खबर आहा न्ही बायबलांतली हांवें म्हणलें देव बरो कोत्तलो गोडे बरो कोत्तलो जातलो देवाचेर विश्वास आहा बरो कोत्तलो सो थिंगा कळ्ळें तुका मागीर मुखार आनी उलोवपा ना हांवें तेका 1 Peter 2:24 सांगिल्लें तूं म्हणलें इतली पेकोण कोत्तालो आतां तूं कितें म्हूण कोत्तालो पेकोण्यो देवाक तुवें उतर दिलें तूं म्हणटा आपणा बरें आमकां लोक शंबरांनी लोक येतालो तुवें देवा उतर तुवें तें पेकोण दिलें देवा उतरां सोजमणी दिलें आनी तो परगोड कोत्तालो देवाचें उतर होय गोंयां सो हांवें तेका सांगिल्लें हांव म्हळ्यार हांवें जायती रिट्रीट आयकलें म्हूण सांगिल्लें हांव म्हळ्यार काम कोत्तालो म्हळ्यार म्हाका देवागे उतराची सोजमणी नाहलोली हांवें म्हणलें जेन्ना ही देवा उतरां सोडून तूं पेकोण कोत म्हूण न्हू हिलींग जातलें म्हूण सांग दोज हू बिलीव दीस सायन्स विल कंपनी म्हूण तूं पेकोण कोन्ना जेन्ना तूं देवागे उतर वयता पेकोण जातली म्हळ्यार अंडरस्टँडींग मेन अंडरस्टँडींग देवागे उतराची तो मागीर म्हणपा बाबा आपणा टायम ना आपणा सगळें खबर आहा तूं केन्नाचो आनी हें म्हणटो म्हळ्यार तो गेलो आनी हय तूं केन्ना ना म्हण सो जाय जाण लोक अरे आपूण 20 वर्सां आहा 30 वर्सां आमी ब्रदर हांव जायते वर्सां हांवें केलां हांव हॉस्पिटल विजिटेशन कोत्तालो भुरग्यांक प्रेयर कोत्तालो म्हळ्यार म्हाका देवागे उतरां सोजमणी नाहलोली देवागे उतर काम कोत्तालो आनी प्लस पातोक आसलोली सो स्ट्रगल कोत्तालो डिलिव्हरन्स नाहलो समजणी नाहलोली देवागे उतराची म्हळ्यार आतां जेन्ना देवागे उतरां सोजमण मेळ्ळ्या तो नवसोणी जाता फूल जालें ना म्हळ्यार जाता देवागे उतरां एवरी टायम सो कोण कितें उलयता हांव कितें उलयता देवागे उतर म्हाका शिकयता सो थिंग कामा पासून थिंगा ते एकली ती आहा फॅमिली आहा ती सदां म्हणटा अरे बाबा जायना मरे दुखता कामाको प्रॉब्लेम जाता हें जाता म्हणटा आपूण रिट्रीट बी केलें म्हणटा हांवें म्हळें बाये म्हळें माग म्हणटा म्हजे पासत हांवें म्हळें बाये म्हळें जेजू तुका भावार्थ ना जेजू तुजो मोग कोत म्हणून देव तुजो मोग कोता आनी तुवें माग जाल्यार देव आयकतो म्हणून हांव म्हणलें तुका थंय सजमणी दिता अशें करून हें कर मागणें कित्याक हांव तेश कोता तेंय तूं कर आनी तूं जैत मेळटलें कित्याक एक फावटी तुका मागणें केलें तूं बरें जालें फाल्यां सकाळ प्रॉब्लेम तुका येतलें तूं परतून सोदूंक मेवतली कोणाक सारकें ब्रदर आनीक तो हें आसलो तो ताजो नंबर तुवें म्हाका धाडला सकाळीं ताजो नंबर तो ना ब्रदर हो ब्रदर हो ऑलरेडी हितून आहा प्रेयरां आहा सो तो जाय तितून सकाळीं धाडलाय तो कोण तो ग्लॅनवी तो दादलो मनीस तो देवागे उतरां तो ऑलरेडी आहा तो जायती हें बीन ऑर्गनायज कोता तोय देवागे उतर दिता सो तो म्हाका सांगतालो आपूण ताका कॉन्टॅक्ट करूंक जाय म्हजे ट्रीप जातो तो ऑर्गनायज करतलो म्हणटाय होय ब्रदर ओके
जेजू कारका Praise जेजू का आणि ब्रदर अनेक लोक तसं मागे जाता अरे तेरा राज क्या है म्हणटा तू इतू काम करता तू थोकना कित्याक काय म्हणटा तू सामको सामको उमेदीन काम करता म्हणटा अर्घ दिता आनी कितें क्या है तेरा राज काय म्हणटा हांवें म्हणलें तुका राज सांगत म्हणून सांगिल्लें हांव म्हणलें देवा अर्घ दीत वयता हे देवान म्हाका श्वास दिला ब्रिदींग करता सगळी म्हाका देवान दिला आनी त्याच देवा अर्घ दिता आनी देवागे उतरां ताका अंडरस्टँडींग दिलें नेपाली मनीस तो Praise सो तो God. मातशें हॅप्पी जालो सामको सामको आपूण कित्याक तांकां तें खबर ना न्हू तांकां समथींग न्यू दिसता म्हळ्यार ते रोखडे आयकोन घेता म्हळ्यार आमगे आहाय ते आयकोन घेवपाक त्रास करता कित्याक तांकां ते अजून हें जालें ना आनीक काल आनीकली फॅमिलीकू देवागे वता आमगे सोयऱ्यांची ताका ते आनीकले आमगे हे भशेन ताका हांव 1 वर्स जालें ताका देवागे उतराक आनी सिस्टर मारियाको कॉन्टेक्ट करून दिलो हांवें मातशें कर म्हूण उलय म्हूण मागीर तेमचें कितें हो आनी कितें आम मागणी कोताय आम तेर्स कोताय आम रोजार कोताय सगळी कोताय हो आनी कितें सांगत काय म्हूण आमकां खबर ना काय म्हूण मागणी करता आतां तेगे घोव बरो ना जालो 3 म्हयने आतां तो बरो ना जायन तो आतां 7 दीस जाले हॉस्पिटलां हांव म्हणलें बाये म्हणलें त्या कार्बोली कोण सोजमणी दिले 1 Peter 2:24 दिले 11 मार्क 11:23 दिले हांवें म्हणलें तुका देवाचेर भावार्थ ना देवागे तुका देवान तुका शक्ती दिला तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा म्हूण तुका खबर ना तुवें हात दोन मागणी केली जाल्यार तो बरो जातो म्हूण तुका खबर ना सो तुवें फकत मागल्या म्हूण जायना म्हूण तुवें भावार्थ दवरपा जाय म्हूण ते मागत तें आनी हांव देवागे उतरां मागणी कर आनी मागीर म्हाका सांग जायना जाल्यार Praise God. जेजू कारका जेजू कारका इट्स टेस्टमनी एकदम बरें काम करता जो तू सोल्दाद मरे सोल्दाद सिस्टर तूं सोल्दाद न्हू तूं व्हडली सोल्दाद आनी आमी सगळी सोल्दाद आतां जेजूच्या नांवान Praise God. जोण एकलो सोल्दाद हिंगा आहा तो आमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी Ostad. सोयता भिरान Ost- देवचार मेळ्योत मी मोरणां कसलोच आमचेर अधिकार ना आमी Amen. आमी देवा गेले फांदे आमी जेजू दाखयल आमी फाटे जोण एकलो आनी देव जोण एकले आमकां पदवी दिलो आहा देवान आनी देवान आमगे थंय सगल्यांगे पातक बक्षिले आनी आमी देवा गेली आपुरबायची भुरगीं जोण एकली आमी थंय चडत आनी वाडत आहाय हय सोल्दाद. आमी चडत आनी वाडत हाय Amen. जेजू Praise कारका God. आनी कोण आहा थँक यू रे बाबा जो जेजू कारका आज मातशें इल्लीशी चेंज करया ब्रदर एफ्रेम मातशें उतर पयली दिवन दी आनी मागीर फियोना रिकॅप करून दी. प्रेज गॉड प्रेज गॉड All right, Baba, Fiona, is that okay? Yes, sister. Okay. All right, Ephrem, over to you, Baba. Praise God. प्रेज गॉड जेजू कारका जेजू कारका कैमरा गाला वीडियो गाल हाँ अच्छा बच्चा हे कितें अच्छा बच्चा कितें गुड गर्ल प्रेज जीसस ओके देवा कारका सगळी कशी आहात एकदम फर्स्ट क्लास blessed ब्रदर आयची रीडिंग आहे मार्क 11 12 to 14 एक्चुअली हांव आयपॅडाचेर आहा ओके आयपॅडाचेर आहा okay senora galta senora घालता ओके she is on laptop एक मिनिट I'm going to switch to my laptop to my computer 1 minute क्लास कवर झाली आता एक मिनिट ए senora हुई हा तू सिस्टर मारिया हांवें घालपाचो म्हणजे हे स्क्रिप्चर मार्क 11 न्हू मार्क 11 12 to 14 20 to 25 ओके कोण वाचता कोण वाचता ब्रिजिदा एस्कोलास्टिका come on कोण पण वाचे अलिफा ओके आवाज सिस्टर हांव वाचिता मागीर तुम्ही वाचे ओके ओके हांव एक पाटी म्हज्या लॅपटॉपाचेर वचून मागीर हांव स्क्रिप्चर घालयता म्हाका फकत 2 मिनिटांनी कमेंट्स करा तुमी हांव स्क्रिप्चर घालता मागीर मार्काचो 11 ओळ 12 ते 14 आणि 20 आणि 25 दुसऱ्या दिसा बेतानी येताना ताका भूक लागली
पोयस्तान ताणे एक पानेल्ले अंजिराचे झाड देखले आणि कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो, पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, हे फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयतना ताचे शीस आयकताले. दुसरे सकाळी तेवशिल्यान वेताना ते अंजिराचें झाड पाळातान सुकलोलें तांणी देखलें. पेद्रोन उगडास करून जेसूक म्हणलें, पळय राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेसून जाप दिली, देवाचेर भावात दवरात. हे हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजांत दुबाव धोरिनासतना आपूण मhonntat ते जातलें म्हूण भावात धरून ह्या dongrak म्हणटीत, हांगासोरलो उठ आनी doriant वच, ते तांचे सोरी ghòddtelem. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावात धरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलें भोगसात आनी तुमचो सोर्गींचो बाप tumcheô-i चुकी बक्षितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर हें. सिस्टर मारिया दिसती पोटा काय बारीक आहा. भाशा बारीक आहा. असू सेनोरा ब्रदर घालतलो. बरें जाय जाल्यार म्हज्यान करूंक जाता का? ओके ओके ब्रदर स्टॉप करता. घालूंक जाता म्हाज्यान. थँक यू सेनोरा. ओके. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयची सो आपल्या उतरांतल्यान आमकां शिकयता कशे परी आमी आमच्या जिवितांतले दोंगर, आमच्या जिवितांतले प्रश्नाक आमी भावार्थान हुकूम घालूंक जाता. ह्याच्या उतरांत दोंगर म्हणजे आमच्या जिवितांतले प्रश्न, आमच्या जिवितांतली वादळ मोडां, आमच्या जिवितांतली तुफानां, आमच्या जिवितांतले पिडा, आमकां सगल्यांक कितें ना कितें कसले ना कसले प्रश्न आसात. सगल्यांक आमकां कसले ना कसले प्रश्न आसात न्हय? होय. होय. सगल्यांक आमकां वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आसात. पूण केदेय व्हडले ते प्रश्न जावं, केदीय व्हडली ती वादळां जावं, केदीय व्हडली ती पिडा जावं, ह्या कश्टा वेळार जेसू आमकां एकल्याक सांडिना. जेसू आमच्या दर एकल्याच्या हाताक धरून आसा. तो आमच्या उजव्या हाताक धरून आसता. तो म्हणटा, हांव तुका केदीच सोडचो ना आनी सांचो ना, भियेनाका, हांव तुज्या हाताक धरून आसा. आमचो देव जावन आसा पोदवेदार देव. आमचो देव जावन आसा शक्तिवंत देव. आमचो देव जावन आसा पेकोंडार, आमचो राखणदार, आमकां सुटका दिनार. दर दिसा तो आमच्या हाताक धरून आसता. पूण फकत आमकां जाय ताचेर भावार्थ. जरी तर आमच्या जिवितांत तर आमी भावार्थ ठेवलो जाल्यार आमच्या जिवितांत कसलीच आमकां भिरांत ना. आयचें देवाचें उतर हांवें जायते पावटी, जायती वर्सां जालीं आनी जायते पावटी हांवें तें वाचलें, जायते पावटी. पूण ह्या उतराची समजणी म्हाका केन्नाच मेळूंक ना. तुमी घडये हें उतर जायतीं जाणां तुमकां हे उतराची समजणी आसतली न्हय? होय. पूण म्हाका जायतीं वर्सां लागलीं आनी जेन्ना हांवें देवाचें उतर हांव शिकूंक लागलें तेन्ना पवित्र आत्म्यान एक एक उतराची म्हाका समजणी दिली. देवा कारका. जेन्ना जेसू बेतानी एकतान येताना ताका भूक लागता
आणि पयसतान तो पळयता एक पालेले अंजिराचे झाड आणि त्या अंजिराचे झाड आपल्याक खावंक मेळटलें काय म्हूण तो त्या झाडाशी येता आणि पळयल्यार त्या झाडाक पाना शिवाय कांयच नासले कित्याक तो काळ अंजिराचो न्हय आसलो आणि जेसू त्याच वेळार त्या झाडाक शिरापता आणि म्हणटा कितें म्हणटा जेसू कोणी वाचात ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं जेसू कारका मोगाच्यानो जेसू त्या वेळार शिरापता त्या झाडाक शिरापता एके भाशेन एक पॉयझन गायल्या भाशेन घाता आणि जेसू ते शिरापून जेन्ना जेसू त्या झाडाक शिरापता तेन्ना जेजूचे शीस ताचे बरोबर आसले जेजूचे शीस तोटाक जातात पळयतात जेसू आनी कितें नेगेटिव्ह उतरां घालता पॉयझन कशें त्या झाडाचेर शिराप घालता पूण जेसू त्या झाडाक शिराप घालून जेसू थंयच रावता काय पळोवंक रावता ना ना कित्याक जेसू जाणा आसलो आपूण जे कितें उतर उलयला ते 100% ते उतर उलयला ते शार्ती पावतले म्हणून आमेन 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 गॉड दुसरे सकाळी जेन्ना तेच वाटेन परत ते पासार जाताना बेतानी एकतान परत ते पासार जाताना जेजूचे शीस पळयतात अरे काल हे सकाळी जेजून हे झाडाक शिरापलोले आणि आयज पळयल्यार ते झाड मुळाकतान सुकलेले आणि जेजूचे शीस पळोवन अजाप जातात कशें ते जाणा जावंक सोदतात एक कशें जालें आणि तेन्ना पेद्रू जेजूक विचार कोत्ता आमी पळयलां पवित्र पुस्तकांत जितले पावटी पेद्रू जेजू बराबर आसता कितें ना कितें तो जेजूक प्रश्न कोत्ता दुसरे शीस तरी तितले उलयनासले पूण पेद्रू कितें ना जेन्ना आमी कितें डिफिकल्टी विचारता प्रश्न विचारता तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत आमी शिकूंक पावता आणि जेजूचे हे सुमान निमाणे सुमान जावन आसले संवसारांत हे निमाणे सुमान जावन आसले आणि फुडें जेजू खुर्साचेर मोतचो आसलो आणि जेजू जाणा आसलो हे सुमान आपले हे दीस आपल्याचे निमणे म्हणून आणि जेजू बोगोर बोगोर आपल्या शिसांक देवाचे राजाचे गूट तो शिकयतालो जायते भाशेन तो शिकवण दितालो वपारांनी शिकयतालो जायत्यो ओचोरिया मिलाग्री तो कोत्तालो आणि शीस पळयताले पूण तरी पूण शिसांचो भावार्थ तितलो घोट जावंक नासलो जेजूक जाय आसले आपल्या फाटल्यान हे मिसांव देवाच्या राजाचो वावर फुडें व्हरूंक जेजू तांकां आपल्या शिसांक तयार कोत्तालो ते दिसपटी आयकताले हे कानान आयकले ते कानान भायर उडयले जे भाशेन आमी दर बुधवाराक येता जायते आमी दुसरे झुमाचेर जावं युट्यूबाचेर आमी जायते रेतीर आयकता जायते टॉक आयकता पूण आमी प्रॅक्टीस करिना जायते आयकता जेन्ना तूं ते प्रॅक्टीस कोत्ता तेन्ना तुका ताचें फळ मेळटा तेच भाशेन जेजूचे शीस जेजू बरोबर आसले पूण ते प्रॅक्टीस कांय करिनासले वेव्हारांत ते घालिनासले आमी पळयलां मार्काच्या 4व्या अवेस्वरांत जेन्ना ते दर्यांत वादळ मोड जाता ते भियेतात जेजू तांचे बरोबर आसलो पूण जेजू तांकां विचार कोत्ता मार्काचो 4थो अवेस्वर 40वी बोल तुमी इतले बेजूड कित्याक काय म्हणटा अजुनूय तुमकां भावार्थ ना जेजू अजाप जाता इतली आपूण शिकवण दिता आनी हूंय गेलो तुमचो भावार्थ अजुनूय तुमकां भावार्थ ना मार्काच्या 9व्या अवेस्वरान आमी पळयलां जेन्ना जेजू वयर दोंगरार आसलो आनी एक मनीस आपल्या पुताक घेवन
जेजू शिसा सोडची ताचे देवचार बसलोलो मार्काच्या 9व्या वेस्परांत 13वे वळीन फुला वेस्पर तो जेजू म्हणटा तो मनीस शिसान देवचार काडूंक सांगता पूण तांचे लागीं तें घडोना आनी जेजू येतकच जेजू ताका सांगता तो मनीस जेजूक सांगता आपल्या पुताचेर देवचार बसला आनी तुज्या शिसा लागीं जावंक ना आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा कोण वाचशात जेजून तांकां सांग जेजून ताका सांगले तुज्यान जाता जाल्यार अशें सांगताय भावार्थ दोत्ता ताका सगळें करूंक जाता जेजू कारका भावार्थ दोत्तेल्या सगळें जाता पूण ताचे आदी जेजू तांचेर बेजार जाता कितलो तेंप तुमकां लागतलो काय म्हणटा फुडें ब्रदर केनी दाखय वयर दाखय वळ 19 केन्ना पर्यंत तुमचे बरोबर हांवें आसचें भावार्थ नासलेली पीड घातली म्हणटा मार्क 9:19 ताणें पोर्तिपालून म्हणलें भावार्थ नासलेली पीण तुमी केन्ना पर्यंत तुमचे बरोबर हांवें आसचें केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसची केती मागीर तूं वाच बाया जेजू कारका आनी फुडें जेजू त्याच वेळार त्या भुरग्या वेलो देवचार काडटा आनी शीश जेजू लागीं विचारतात आमच्यान कित्याक हें करूंक जावंक ना आनी जेजू म्हणटा भावार्थ दोत्तेल्या सगळें घडटा मोगाच्या भाव भयणांनो जेजू हांगासर जेन्ना पेद्रो ताका विचार कोत्ता 21वी वळ मार्काचो 11वा वेस्पर 21वी वळ केती वाच हा कोणी वाचता 21वी वळ पेद्रोन उगडास करून जेजूक म्हणलें फळे राबी मुणगे गुरुजी तुवें शिरापलेले अंजिराचे झाड सुकून गेले जेजू कारका मोगाच्यानो पेद्रो ताका विचार कोत्ता तुवें काल अंजिराचे झाड जे शिरापलेले ते सुकून गेले म्हणटा आनी पेद्रो जाणा जावंक सोदता हें कशें जालें तें आनी फुडें जेजू तांकां जबाब दिता वाच बाय जेजून जाप दिली देवाचेर भावार्थ दवरात जेजू कोण कारका आपल्या इतलें पुरो देवाचेर भावार्थ दवरात जेजू थंयसर म्हणना फकत भावार्थ दवरात म्हणना जेजू म्हणटा देवाचेर भावार्थ दवरात कित्याक जेजूकूय दूख जाताली जेजून इतलें तांकां शिकयलोलें आजुनूय ते देवाचेर भावार्थ तांचो गोट जावंक नासलो ताका लागून जेजू म्हणटा देवाचेर भावार्थ दवरात मोगाच्यानो देवाचेर भावार्थ दवरात म्हणजे कितें देवाचेर पातयेवन रावप देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरप भावार्थ जावन आसा देवाचें एक व्हडांतलें व्हडलें मोलादीक फुकट देणें आमकां सगल्यांक आमकां भावार्थ दिलोलो आसा तुका म्हाका सिस्टर मारिया ब्रदर विन्संट ब्रदर जो सिस्टर सिनोरा सगल्यांक हे जुमाचेर एकठांय जालें तितल्यांकूय देवान भावार्थ दिलोलो आसा भावार्थ म्हणजे कितें आमकां देवाचें उतर
हेब्रू 11 पयली ओळ आमकां सांगता. कोणी वाचशात? ओळ सो न्हू? ना, एक पयली ओळ. 1 brother 1. 1. कोणी वाचशात? bhavart आसप म्हणजे बरवशान रावता त्या वस्तूची खात्री आनी आमकां दिश्टी पडना त्या वस्तूंचो विश्वास. देवा कारका मोगाच्यानो जेसू आमकां सांगता भावात जो आमी दिश्टी पडनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण आमी भावार्थान आमी सोत मानता. आमकां कोणी दिश्टी पडना ते पूण दिश्टी पडटा ते न्हय पूण दिश्टी पडना ते आमी आत्मीक भावार्थान आमी सोत मानता ते काम जालें म्हूण म्हजें. आत्मीक भावार्थान आमी पळयता तें जालें. ती वस्त आमी पळयता कसली पिडा जावं ती पिडा बरी जाली म्हूण आमी आमचो आत्मीक भावार्थ आमकां सांगता. वस्तूची खात्री एविडन्स आमकां देवाचें उतर आमकां एविडन्स दिता, खात्री दिता की तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं तुजो भावार्थ आमकां सांगता तूं बरें जाला म्हणून. Praise God. Arkanji. देवा कारका प्रितीच्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितांत भावार्थ आमकां सगळ्यांक एकदम गरजेचो न्हय? होय. आमकां सगळ्यांक आमकां भावार्थ गरजेचो. जायती आमी मागणी केली, जायते आमी दिसांतल्यान जायते तेर्च केले, जायती नोवेनां केली, जायते मिसांत आमी वांटो घेतलो. पूण तुका म्हजी आनी देवाची तर इश्टागत अजून जावंक ना. अजुनूय तर हांव भावार्थान मजबूत जावंक ना जाल्यार म्हजो भावार्थ पलको. कित्याक हांव अजून देवाक वळखना. हांव देवसांव जायते कोत्ता पूण हें देवसांव म्हजें सगळें वयल्यार देखोर कशें. आमी फटाफटा फास्ट कितें म्हणटात वाचप दिलें केलें फास्ट पूण ताचो आमकां जायती पावटी आमकां ताची समजणी मेळना. पूण हो भावार्थ घोट करूंक आमचेर जण एकल्याचेर आसा. कसो आमी भावार्थ घोट करतले? हांव कसो आमचो भावार्थ घोट जाता? रोमकारांक 10 17 ओळ आमकां कितें सांगता ते पळोवया. कोणी वाचशात? Hello. म्हणटच संदेश कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कानार पडप क्रिस्त परगोटणे वरवीं. देवा कारका मोगाच्यानो देवाचो आमचो भावार्थ केन्ना घोट जाता? देवाचें उतर देवाचो आवाज संदेश कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कानार पडप क्रिस्त परगोटणे वरवीं. जेन्ना आमी दिसपोटी देवाचें उतर वाचता ते देवाचें उतर आमी दिसपोटी आयकता. जेन्ना देवाचें उतर आमी शिकता बेश्टेच आयकल्यार जायना वाचल्यार जायना तें आमी शिकूंक जाय. जेन्ना आमी भुरगेपणार आमी जेन्ना इस्कॉलाक वेतालीं इस्कॉलांत कितें टिचर शिकयता ते आमी कितें नोट्स कितें दिल्यात ते आमी घरा लागीं हाडून बूक आमचे बंद करून दवरिनासलीं. उगडास आहा तुमकां? हय. आमी घरा लागीं येवन ते बूक ओपन करतालीं. कितें आयज शिकलां तें आमी पत्तोन आमी तें बायहाट करतालीं. तेच भाशेन देवाचें उतर आमी दिसपोटी शिकूंक गरज, आयकूंक गरज, वाचूंक गरज, तें शिकूंक गरज, ताचेर आमी नियाळ करूंक गरज. आनी हें देवाचें उतर आमच्या तोंडान आमी व्हडल्यान
दिसपोटी ते उच्चारूंक गरज न्हय बेस्तेच मनान हांव जाणा मोग म्हळ्यार कितें हांव जाणा बोगसणाचेर हांव जाणा भावार्थ म्हळ्यार Praise जाणा God. ना मनान हांव कितें मागणें कोत्ता मनान म्हजे जायतें आहा पूण हांव ते तोंडान तर उच्चारिना तो म्हजो भावार्थ न्हय जेन्ना हांव ते तोंडान दिसपोटी उच्चारता ते उतर पोत्तून पोत्तून जे भाशेन आमी कितें एक तोंडान गायलें म्हणटा कितें एक चॉकलेट जावं च्युइंगम जावं कितें आमी पोत्तून पोत्तून ती तोंडान चापता न्हय तेच भाशेन देवाचें उतर आमच्या तोंडान तें आसूंक गरज पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून जेन्ना तूं वाचता तेन्ना आमचो भावार्थ गोड जाता देवान आमकां हो भावार्थ सगल्यांक एकाच मापान दिला सिस्टर मारियाक थोडोसो सुबेज ब्रदर विन्संटीक तेज्यान सुबेज दिला ब्रदर जोआक तेज्यान उणें दिला ना म्हाका तेज्यान उणो दिला ना सगल्यांक एकेच तरेन आमकां भावार्थ दिला आनी हो भावार्थ आनी आमकां एकूच मापान दिला म्हण आमकां रोमकार 12वावे ओळ 3री ओळ आमकां सांगता Romans 12:3 Romans 12 कारण फावो ताचे परस अदीक तुमचेच विशीं चिंती नाकात पूण देवान मापून दिल्या भावार्था प्रमाणे जण एकल्यान मर्यादीन आपले मोल करचें म्हूण म्हाका देवान फुक्या दिलें दयालाये उद्देशीं तुमकां जण एकल्याक सांगता देवा कारका बेचानो देवान आमकां सगल्यांक एक मापान दिला पूण हो भावार्थ डेली आमी तो चार्ज करूंक गरज जे भाशेन कसो आमी चार्ज करतले जे भाशेन आमी आमचो मोबायल आमी सद्दां सकाळीं फुडें उठले म्हणटकूच तिजी बॅटरी तर मातशें लो आहा आमी तो चार्जिंगाक लायता आनी दीसभर आमचो चलता तो पोत्तून आमी जेन्ना जितलो उजार कोत्ता तितलो तो आमी चार्जिंगाक लायता आनी ते चार्ज करूंक आमचेर जण एकल्याचेर आसा म्हजो भावार्थ हांवें गोट कोत्तलो जाल्यार दिसपोटी हो भावार्थ हांवें चार्ज करूंक गरज दिसपोटी कसो देवाचें उतर वाच देवाचें उतर शीक न्हय फकत म्हजेर दुयेंस येता म्हजेर पिडा येता म्हजेर आखांत येता म्हजेर दुसरे प्रश्न येतात तेन्नाच हांव भावार्थ गोट कोत्तलो म्हाका देवान बरेपण दिलां तेन्नाच हांव भावार्थ गोट कोत्तलो ना म्हजो भावार्थ हांवें दिसपोटी हांवें तो चार्ज करूंक गरज जितले हांव दिसपोटी जेजूक वेळ दिता दिसपोटी एक इश्ट आनी इश्टीर जे भाशेन दिसपोटी आमी एकामेकाक मेसेजी धाडटा फोन कोत्ता डेली उलयता एकामेकागेर आमी वेता तेन्ना आमची इश्टागोत गोड जाता तेच भाशेन आमची इश्टागोत देवा सोबे गोड जावंक गरज आनी स्क्रिप्चर जेन्ना शिकयतालो हो स्क्रिप्चर घेतलो रोमकारान 12:20 आनी जे बरयला भितर न्ही तुवें म्हाका सांगलें आमकां भावार्थ सगळ्यांक मापून दिला देवान मापून दिलेल्या भावार्था प्रमाणे म्हणटच जे दिसा आमी जेजूक आमचो सर्वंडा देव आनी आमी ताजे भावार्थ दवरला देवान आमकां जो भावार्थ जेजूक हा तोच भावार्थ आमकां एक एकल्याक दिला म्हणजे जेजूचो भावार्थ आनी आमचो भावार्थ जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला म्हणजे जेन्ना आमी नोय रोचना जाल्यार जेजूचो भावार्थ आनी म्हजो भावार्थ तुजो भावार्थ सगळ्यांचो भावार्थ एक जाला पूण तो भावार्थ आतां आमच्या जिवितान काम कित्याक करिना थोडो कोत्ता थोड्या मदें चड कोत्ता थोड्या मदें अदीक कोत्ता कित्याक गाय कित्याक आमकां जाय आमच्या मनाची नडसणी करपाक वी हॅव टू रिन्यू द मायंड सगळो भावार्थ भितर हा आमचो भावार्थ आमच्या काबडान आसत जाल्यार आमच्या घरान आसत जाल्यार तितूर आमकां कितें समजा मोबायल फोन हा म्हजे कडेन ओके हो मोबायल फोन हा हो मोबायल फोन हांव वापरिना जाल्यार हांव बेश्टो मेजाचेर पेपर वेट दवरीत जाल्यार ताजो कसलो फायदो जातलो म्हाका ना तेच भाशेन हो जो भावार्थ म्हाका मापून दिला जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरला तो म्हणजे भितर हा पूण म्हाका जाय फकत
पवित आत्म्याच्या आदारान म्हज्या मनाची मोडसुणी करून देवाचे उतर घेवन तेन्नाच की हो म्हजो भावार्थ आतां भायर सरतलो, आतां म्हाका ताजो फायदो मेळटलो आनी म्हाका आतां एक जैतिवन जिवीत जिवन जे जेजून घडलां ते म्हाका फावो जातलें. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आमी हो जेजून दिल्लो भावार्थ आमी दिसपोटी आमचो मजबूत करूंक आमी जोण एकल्यान वावरूंक गरज. जितले हांव म्हजो भावार्थ जितलो हांव वाडयता, जितले हांव देवाचें उतर वाचतां, ताचेर शिकतां, म्हज्या मनाची हांवें नवसुन्नी करूंक गरज. प्रितीच्या भाव भयणांनो, भावार्थ जावन आसा उत्मिक शक्ती. Faith is a spiritual force. जेन्ना हांव दिसपोटी दीस आनीक रात देवाचें उतर शिकतां, देवाचें उतर पोत्तून हांव तें म्हज्या तोंडान उचात्तां, तेन्ना म्हजें आनी देवा मदें कनेक्शन घट जाता. आनी देवान जे आमकां सगळें तयार करून दवरलां तें आमकां मेळटा. देवाकार का मोगाच्या न्हू. फुडें जेजू पयलें सांगता देवाचेर भावार्थ गोट करात. फुडें जेजू 4 भागांनी जेजू तांकां शिकयता. कोणूय 23वी ओळ वाचात. कोणी वाचू? गेलो वाचपी. कोण आपल्या कallzant dubhav dhorinastanam apunn mhonntat ते zatelem म्हूण bhavart dhorun ह्या dongrak mhonntit Hangasorlo utth आनी doriant voch tanchê sorim ghòddtelem म्हूण हांव तुमकां khorench sangtam. जेजू कारका. जेजू हांगासर पयलो भाग दिता. स्पीक टू द माउंटन. पयलो भाग जावन आसा जेजू आमच्या जिवितांतल्या प्रश्ना लागीं उलोवंक सांगता. कोण म्हणगे एनीवन, न्हूय फकत एनॉयटेड पर्सन. तुज्यान म्हज्यान कोणाच्यान आमच्या जुमाचेर आसात कोणाच्यानूच दुबाव धोरिनासतना. दुसरें जावन आसा दुबाव धोरिनासतना. आमच्या कोणाच्यानूय आमच्या दोंगराक दुबाव धोरिनासतना भावार्थान काळजान दुबाव धोरिनासतना भावार्थान जे कितें आपूण म्हणटा दोंगराक तर म्हणत हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच ते ताचे सोरींग ghòddtelem. आनी हांव तुमकां खोरेंच सांगता. आमी आमच्या दोंगराक आमच्या जोन एकल्यान आमच्यान हुकूम घालूंक जाता, उलोवंक जाता. दोंगरा लागीं उठ, जेजूच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालता. म्हजे कुडींतलो भायर सर. तुका म्हजे कुडीन कसलोच अधिकार ना. वच आनी दर्यान वचून पड. Praise God. What to do आणि where to go. आनी हें उतर आमी आमचे पदवेन उलयना, देवाचे पदवेन आमी उलयता. पूण जायते पावटी आमच्या जिवितान कितें जाता, जेन्ना आमचेर प्रश्न येतात, जेन्ना आमचेर पिडा येता, आमी कितें करता, आमी प्रॉब्लेमा लागीं उलयनासतना आमी आमची प्रॉब्लेमा सांगता. देवान आमकां स्टेप बाय स्टेप आमकां शिकयलां हांगासर. पूण आमी सगळ्या टायमार आमी देवा लागीं आमचे प्रश्न सांगत आसता. एक लिस्ट कशें सांगता. प्रॉब्लेमा लागीं उलोवंक जेजू आमकां सांगता. पूण आमी कोणें फोन मारलो आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें. म्हणटा हांव स्क्रिप्चर म्हणटा. पूण
कोणे तर विचारले जाल्यार आमी कितें म्हणटा, ना ना अजून हांव बरें जावंक ना. आमी आमचे प्रश्नूच आमी उलयत रावता. हांव म्हज्या पर्वता लागीं दोंगरा लागीं बेसांव मागोना, पूण त्या दोंगराक भायर सर म्हूण जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालतां. आनी जेन्ना हांव भावार्थान दुबाव धोरिनासतना जेन्ना हांव त्या दोंगराक हुकूम घालता तेन्ना तें घडोवन येता. जायते पावटी आमच्या मनांत जायते दुबाव येतात. सैतान आमच्या मनांत दुबाव घालता. आमच्या जिबेक पावर आसा, आमच्या जिबेक कितें म्हणटा पावर आसा, वय शक्ती आसा. जे कितें हांव हे जिबेन उलयतां तें म्हाका मेळटा. आमच्या जिबेंतल्यान आमकां हे जिबेन आमच्यान बेसांवूय मागूंक जाता आनी हे जिबेन आमच्यान शिरापूय घालूंक जाता. हे देवाचें उतर आमकां सांगता जाकोब 3:10. जाकोबाची 3:10 10 आशीर्वाद आणि शिराप त्याच तोंडांतले भायर सरतात. म्हज्या भावा भयणीनो, हें अशें जावंक फावना. आमचे जिबेन आमच्यान आशीर्वादूय दिवंक जाता आनी आमचे जिबेन शिरापूय घालूंक जाता. जे जेजून केले ते म्हज्यानूय जे भाशेन जेजून अंजिराच्या झाडाक शिराप घातलो आनी त्याच वेळार तें झाड सुकलें, तेच भाशेन आमचे जिबेन आमच्यान त्या झाडाक, आमच्या पर्वताक, आमच्या प्रॉब्लेमाक आमच्यान हुकूम घालूंक जाता, आमच्यान शिरापूंक जाता आनी त्याच वेळार तें घडटा. जेजू कारका. देवाचें उतर मण्णेचें पुस्तक 18:22 21वी वड आमकां जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. घालतात न्ही पोन्न्या परचो कोणाकडे हा पोन्न्या परचो जो घालतलो चॅटर, जो चॅटर घालतो ब्रदर, जो घाल रे बाबा. गायलो हा सिस्टर, एक पयली 21 गायलो हा. तू घाल Proverbs 18:21. हांव न्यू टेस्टमेंट घालता, तू ओल्ड टेस्टमेंट घाल. घाल हुई ताने. स्क्रीन शेअर. जो स्क्रीन शेअर करता रे ना, जाय ना ब्रदर स्क्रीन शेअर करता. ओके, हांव वाचता. Proverbs 18:21. तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत व मरण फावो जाता, म्हणटच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. आमच्या तोंडान आमी उलयतना आमी माणसो घेवन उलोवंक गरज, जिबेची आमी राखण करूंक गरज. जेन्ना हांव उलयतां जे कितें हांव नेगेटीव उलयतां तेंच म्हाका फावो जाता. जी देवान जेजून आमकां सगळ्यांक ऑथॉरिटी दिलेली आसा. जेजू म्हणटा जी कोण म्हजेर, जोआचो 14:12 म्हणटा, जी कोण म्हजेर भावात दवरतात ती हांव करता ती कर्तृत्वां आपुणूय करतली. (14:12) 12 वाच सिस्टर कॅटी. खोरेंच हांव तुमकां तें सांगता, जी कोण म्हजेर बवाट दवरतात ती हांव करता ती कर्तृत्वां आपुणूय करतली आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतली, कित्याक हांव बापाशी वेता. जेजू आमकां म्हणटा जी आपणे कर्तृत्व आपण कोत्ता ताचे परस श्रेष्ठ कर्तृत्व तुमी कोत्तेली म्हणटा. आमकां सगळ्यांक अधिकार दिला. आनी हे लुकाचो 9:20 पयली वड. लुकाचो 1:20.
लुकाचो पहिलो आवेसवर 9वो आवेसवर 9वो पहिली ओळ. ओके. कीर्ती जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडार रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. जेसू कारका मोगाच्यानो जेसून जे भाशेन जेसून आपल्या शिसाक अधिकार दिलोलो तो आमकां सगळ्यांक अधिकार दिला. जायते पावटी आमी हो अधिकार आमी विसरता. आमी नको हातयार आमचे लागीं आहा जेजून दिलोले पूण आमी उजार करूंक नको. कशें उजार आमी फकत जेन्ना आमच्या आंखांत येता आमी हिंगा थंय धांवता. हातयार आमच्या घरांत आसा आमचे लागीं आसा पूण आमी आमची घरांतली एग्जाम्पल एक आमची लायट आहा आमच्यान ते बटन आमच्यान पेटोवंक जाता पूण आमी शेजरांगेर धांवता मातशें यो आनी म्हजी लायट पेटोवन दी. आमी प्रॅक्टीस करिना. आमी जायते आयकोता. जायती पावटी आमी भावार्थान आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी म्हाका हांव बरो जालो पूण मेडिकल रिपोर्ट बरो येयल्यार बरो रिपोर्ट ना. तुवें म्हणूंक जाय म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आसतलो. थँक्यू जीजस फॉर माय नॉर्मल रिपोर्ट. थँक्यू जेजू तुका हांव आर्गां दिता. म्हजो रिपोर्ट येवच्या आदींच हांवें जेजूक आर्गां दिवंक गरज. आमचे 50-50 आसता जायती पावटी आनी आमच्या मनांत दुबाव आसतात आनी हे दुबाव सैतान आमकां दुबाव घालता. ते आमी दुबाव मुद्दम आमी ट्राय करिना पूण ऑटोमॅटीक ते पॉपअप जातात. आनी देवाचें उतर जाकब 1:6 आमकां सांगता दुबाव दवरता तो मनीस कितें तें सांगता. जाकब 1:6 पूण कसलोच दुबाव धरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दोत्ता ती वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दोरयाच्या लारा सारकी. दुसरी लायन वाची. दोशी ओडून सदां ओतीर पावलांनी चलतात तसल्या मनशांनी आपूण मागता तें सर्वेस्परा कडचें घेतिल्ली म्हूण चिंतूंक फावना. जेजू कारका दुबाव जायती पावटी आमकां दुबाव सगळ्यांक येतात. कितलीय तूं मागण्याक आसूं ते एक लारा भाशेन आमचे सैतान आमच्या मनांत ते दुबाव घालता भिरांत घालता. जातलें काय तो पास जातलो काय रिपोर्ट बरो येतलो काय हांव बरें जातलें काय जायते दुबाव आमच्या मतींत येतात. सगळ्यांक ते दुबाव येतात पूण तेन्ना जेन्ना दुबाव जेजू म्हणटा दुबाव दवरता तो मनीस सरस्परा कडचे घेतले म्हूण चिंतूंक फावना. जेन्ना आमी दुबाव दवरता तेन्ना ते आमकां मेळटले म्हूण आमी चिंतूंक फावना. जेजू कारका हांव म्हजीच एक एग्जाम्पल सांगता टेस्टिमनी सांगता. गेले म्हयन्यांत अकस्मात ना आमचे एक पर्सनल एक गोदचें काम आसलें. ओके आनी एक गोदचे कामांत हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली की ते काम हांव करतलें म्हणून. आनी हांव सारकें तयारीन आसलें मागण्यान आसलें तयारीन आसलें सगळी हांवें तयारी केल्ली हें काम हांव करतलें आनी हांव मागण्यान आसलें सारकें. आनी जितले जेन्ना फाल्यां तें काम जावपाचें आहा आयज रातच्या वेळार अकस्मात सैतान म्हजेर भिरांत घालता तें काम फाल्यां तुजें जावचें ना. यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दीस वर्क. तुज्यान जावचें ना. तूं फेल जातलें त्या कामाक. तुज्यान कशेंच जावचें ना. आनी हांव इतलें टेन्शनान सारकें आतां निमणो वेळ
आणि इतली हांवें तयारी जाल्या म्हज्या कामाची आणि इतले हांव फेल जातलें म्हज्यान जावचें ना आणि सोयतान म्हाका इतली भिरांत म्हजेर घालता की हांव स्क्रिप्चर सगळें विसरली. म्हजी तकली सारकी ब्लँक जाली. कांयच नको. हांव रोखडेंच कितें भिरांत येयलें म्हणटकच देवाचें उतर हांव पुत्तून पुत्तून उतर म्हणटा. पूण त्या दिसा सारकी तकली म्हजी ब्लँक जाली. सगळे स्क्रिप्चर विसरले. जेवपाक गेल्यार म्हाका जेवण नाका. भुरग्यां लागीं म्हाका उलोवंक नाका, म्हज्या घरकारां लागीं उलोवंक नाका, म्हाका कोणाचो फोन अटेंड करपाक नाका. हांव सारकें सॅड जालें सारकें आनी हांव निर्वस कशें. आनी घरांत कोणाकूच खबर ना हांव सॅड आहा म्हूण आनी हांव टेन्शनान आहा म्हूण. कित्याक हांवें म्हजें टेन्शन हांवें कोणा लागीं घरांत शेअर करूंक ना. हांव एकलेंच कोणशाक बसून हांव सिदीत सारकें आनी हांव स्क्रिप्चर विसरलें सारकें. आनी तेन्ना म्हजो चेडो आहा, म्हजी 2 जाणां चेडवां, एकटो चेडो, धाकटो चेडो. आमी दिसपोटी तेर्साचेर आमी सदांच स्क्रिप्चर म्हणटात. सदांच जायते स्क्रिप्चर आमी रिपीट करतात सदां. आनी तेंचे तर कसलेय प्रॉब्लेम आहा, तांकां कितेंय सांगलें ती म्हाका येवन सांगलें जाल्यार हांव रोखडेंच सांगता भियेनाका, अमकेंच देवाचें उतर म्हूण आनी तुका कसलीच भिरांत ना जालें. कितले दिसा म्हज्या भुरग्यान म्हाका नोट केलें, अरे मामा सारकी निरोध जावन सारकी सॅड जाल्या आनी सगळे तर तेणें विचारलें, मामा तूं इतली कित्याक सॅड आहा? हांवें म्हणलें म्हाका तेजे लागीं उलोवंक पासून म्हाका ताकद ना. सारकें ब्लँक जाला. सोयतानान म्हाका सारकें पॅरलायज कोत्ता तशें म्हाका केलें. आनी रातचे त्या टायमार म्हज्या भुरग्यान चेड्यान म्हाका सांगलें, मामा कितल्याक इतली तूं कित्याक भियेल्या? स्क्रिप्चरां म्हूण म्हणपाक लागलो. तूं I can do all things to Christ who strengthens me. The one who is in me is greater than the one who is in the world. I have the mind of Christ. Mood, the Spirit of the Lord is upon me. God Himself has anointed me with His power. Munot ra म्हणपाला and set me free from every work of them. आनी जेन्ना म्हजो भुरगो म्हाका ही स्क्रिप्चर सांगता तेन्ना म्हजी लायट पेटली म्हळ्यार हांव स्थितीदान येयलें. अरे इतलें म्हाका सोयताना तेच वेळार हांवें सोयतानाक हुकूम घातलो, भायर सर, तुका कसलोच अधिकार ना. हांव सांगता जेजू क्रिस्ताची आनी हांव स्क्रिप्चर रिपीट करीत रावलें. आनी चेड्यान म्हाका सांगलें इट्स डन म्हणपाक लागलो. ही स्क्रिप्चरां म्हूण इट्स डन. आनी हांव त्याच टायमार रातभर स्क्रिप्चर रिपीट केलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हजें काम जालें. तर हांव सांगूंक सोदतां की सगल्यांक दुबाव येतात. तूं कितलोय मागण्यांत आसल्यार तुका सेम टायमाचेर तुका सोयतान तुका भिरांत घालता. जेजू कारगा. ओके, आतां दुसरो भाग आमी पळोवया. 24वी बोल. कोण वाचशात? जेजू कितें म्हणटा तें पळोवया. ह्या पासत तुम्ही प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. जेजू कारगा. दुसरो भाग जेजू सांगता. पयलो भाग जेजून सांगलें स्पीक टू द माउंटन. तुज्या दोंगरा लागीं तूं उलय. दुसरो भाग जावन आसा बिलिव्हिंग, स्वत मानूंक गरज. जे कितें हांवें प्रार्थून मागलां तें तूं भावात दवर आनी तें तुमचेंच जातलें. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यानो, जेन्ना आमी केन्ना चिंता आमी कितें मागलां तें मेळ्ळें म्हूण आमी केन्ना चिंता सांग? तें केन्ना जालें म्हूण आमी चिंता? दिसती पडटा तेन्ना. पूण तेन्नाच तें डन इमिजिएटली. स्वत मानिना तेन्नाच जाता. पूण म्हाका पासियन्साची गरज. आमी पासियन्स घेवंक गरज. पासियन्सान हांवें तें एक्सेप्ट करूंक गरज. देवान ऑलरेडी तें म्हाका दिलां म्हूण. सिम्पटम्स घडये तुका दिश्टी पडटले, जोर येतलो, तुका सगळे सिम्पटम्स दोळ्यांनी दिश्टी पडटले. पूण आत्मीक भावार्थान तें
हांवें सोत मानूंक गरज. Whatever we speak, whatever we spoke, we should believe it. जे कितें हांव तोंडान उलयलां तें हांवें सोत मानूंक गरज. आनी जे भाशेन आमी एक कांतार रेकॉर्डिंग करता न्ही, कांतार रेकॉर्डिंग करता तेन्ना कांतार तेजे म्युजीक आसता, तेजे व्हिडिओग्राफी आसता आनी ते मागीर आमी मिक्सिंग करता आनी तेच भाशेन आमचो दुबाव आमी उलयला दुबाव पयस करूंक जाय, आमचें उलोवप जावंक जाय आनी त्याच वेळार आमी सोत मानूंक गरज. हे तिनूय आमचें मिक्सिंग आमचें बाराबर जावंक गरज. कळ्ळें? येस. जेजू कारगा. दोतोर बरी आमकां जायते रिपोर्ट सांगतलो, बॅड रिपोर्ट सांगतलो, तुका हे आहा ते आहा म्हणटलो, पूण हांवें ते सोत मानूंक गरज. हांवें ते जेजूच्या नांवान तो रिपोर्ट हांवें कॅन्सल करूंक गरज. हालेलुया. हालेलुया. आमी देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. 12 वर्सां रक्तपात जाली ती वस्तुरी. तिने जायते पयशे ओगडायलोले, तिचे दुयेंस वाडत आसलें, पूण जेन्ना तिका कळटा जेजू, ती आपल्या मनानूच तिने आयकलोलें जेजू जायत्यो मिलाग्री करता म्हूण, पूण आपल्या मनान ती पयलींच जेजूच्या आंगोस्त्राक हांव हात लायल्यार हांव बरी जातली, जेजूच्या आंगोस्त्राक हांव हात लायल्यार हांव बरी जातली. हें पोत्तून 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 ती आपल्या मनान आपल्या काळजान ती गळयता. आनी जेन्ना ती जेजूक म्हणटा, मॅथ्यू 9:18, म्हाका ताच्या अशें तो ताचे कडेन उलयता थंयच आसतना हांव 12 चिंतें वर्सां ते सोकलाक आहा. हे जायरुसाचे पयले आहा. ओके, जायरुसाची आमी घेया. जायरुसाची देवस्थानांतलो जायरूस तो जेजू फुड्यान येता. तेची धूव मेलोली. ब्रदर आसूं दी तशेंच. तेची जायरुसाची धूव घरा लागीं मेलोली. कोण आपल्या धुयेचे मोडे सोडून मोडे सोड पूण मेला म्हणटकच कोणाक भावार्थ आसता? जेजू ती आनी पोत्तून जिवी जातली म्हूण कोणाक भावार्थ आसता? ना, मेली. पूण जायरुसाचो केदो व्हडलो भावार्थ. तो जेजू सोरशी येता आनी म्हणटा, आपल्याची धूव आतांच मेल्या. सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या. 18वी वोट. सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. आमकां असलो भावार्थ आहा? ना, मेले. ना, पूण जायरुसाचो भावार्थ केदो व्हड. आनी जेजू ताच्या भावार्थाक जेजू तिचे धुवेक, ताच्या जायरुसाच्या धुवेक जिवी कोत्ता. तेच भाशेन ही 12 वर्सां रक्तपात जालेली वस्तुरी पयलो आपल्याचो भावार्थ ती गोट कोत्ता. जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायल्यार हांव बरी जातली. आनी खऱ्यांनीच जेजू म्हणटा, धुवे म्हजे, तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. जेजून कोणाकूच म्हणोंक ना हांव तुका बरो कोत्तलो. ना, तुज्या भावार्थान तूं बरो जालो. जेजू कारका. जेजू कारका. आमी तिसरो भाग पळोवया. तिसरो भाग जावन आसा, आमी देवाक आर्गां दिवंक गरज. जेन्ना भावार्थान सोत मानता, जें कितें हांवें मागलां, जें कितें हांवें हुकूम घातला, जें कितें हांवें प्रार्थना देवाक केलां, तें म्हाका मेवलें म्हूण हांवें म्हजे दोनूय हात उक्ते करून देवा कडल्यान हांवें घेवंक गरज. आनी कीप ऑन थँकिंग गॉड. जेजूक आर्गां दित राव, जेजूक आर्गां दिवीत राव. जे भाशेन एक बी आमी रोयता तेन्ना तेका तेन्नाच ते रातया भितर किल्लो ना, तेका टायम लागता. दीस थोड्या बियांक जायते कोंब येवपाक जायते दीस लागतात. आनी आमी फकत दिसपोटी त्या झाडाक उदक घालूंक गरज. जेजूक हांव आर्गां भावार्थान सोत मान, तें म्हाका मेवलें म्हूण. आनी तूं देवाक आर्गां दित राव. आनी जितलें तूं आर्गां दिता, जितलें तूं भावार्थान सोत मानता, मानून घेता, देवा कडल्यान बेसावें घेता, आनी तुजी मिराकल, तुजें मागणे तूं जें कितें आर्गां दिता, जें कितें तुवें मागलां, तें फळ तुका
दिसती पडटले. देवा कारका. देवा आणि चौथो भाग जावन आसा. आम्ही चौथो भाग पळोवया 25वी ओळ. Kathy. आणि तुम्ही मागणी करूंक उभी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां सोत तितलें भोगसात आनी तुमचो सर्गीचो बाप तुमच्यो चुकी बक्षितलो. जेसू कारका. जेसू आमकां हांगासर आमकां एक कंडिशन कशें घालता तो. देव आमकां सगळ्यांक बेसांवांनी बोधता, सगळीं बेसांवां आमकां दिता, पूण जेसूचोय होमवर्क आमी करूंक गरज. आमच्या जिवितांत तर एकामेकाक तर आमी भोगसोणें दिना जाल्यार आमची मागणी ते देवा लागीं ती पावची ना. हो भाग जावन आसा 25वी ओळ. हांगासर ती निमणी आसा, पूण हो भाग पयलो जावन आसा. हांवें देवा लागीं मागचे पयलींच हांवें म्हजें हार्ट कंडिशन, म्हजें काळीज हांवें साफ करूंक गरज. आनी आमकां हेच आमकां माथेवाच्या 5व्या आवेस्वरान 23 ते 24 ओळ कितें सांगता तें पळोवया. कोणी वाची? म्हणटच तुझे दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितें आसा म्हूण तुका थंय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुझें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर. मागीर परतून ये आनी तुझें दान भेटय. जेसू कारका. आमच्या जिवितांत आमकां भोगसोणें एकदम गरजेचें. जेन्ना जोरी तर हांव भोगसोणें दिना, अनफॉरगिवनेस ते तुका एक ब्लॉक घालता, तुजी बेसांवां तुका मेळनात. जे भाशेन आमी सोत्री पळोवन तो पावस सोत्रेचेर पडटा तेच भाशेन आमची बेसांवां ते सोत्रेचेर पडटात. एक वणत कशी आसता, ब्लॉक करता आमची बेसांवां. पूण आमी जेसू आमकां बक्षिता, पूण हे भोगसोणें आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी फुडें सरोना. जेसू म्हणटा करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. जेसून आमचो मोग केलो, पूण आमी जेसू आमचे पासत कुर्सार मेलो, पूण आमी दुसऱ्या पासत कितें करूंक आमी फुडें ना. जेसू म्हणटा कुर्साचेर जेसू म्हणटा बापा भोगूच तांकां ते कितें करतात ते नकळो. आमकां जायती पावटी आमकां भोगसोणें दिवंक आमकां अवघड लागता. जेजूच्या कुर्साचेर जेजून कितें केलें तें आमी उगडास करुया. जे भाशेन आमी आमच्या काळजाची आमी दिसपटी आमी न्हांवता न्हय, न्हांवता. आमची कुडीची आमी सफाई करता, बरो साबाव लायता, बरो शॅम्पू लायता, आमी बरें आमचे बॉडी मेंटेन करता. तेच भाशेन आमचे काळीज आमी साफ दवरूंक गरज. जेन्ना आमच्या काळजांत बिटरनेस, कोडसाण आसता, अनफॉरगिवनेस आसता, तेन्ना देवाची बेसांवां आमकां मेळची नात. हालेलुया. आनी जेन्ना हांव हे अनफॉरगिवनेस म्हज्या काळजांत दवरता, भोगसोणें दिना, तेन्ना हांव सैतानाक म्हजे भितर ठिकाण दिता, न्हय देवाक. आनी सैतान हुशार जाता, मेळ्ळो आपल्या एक कस्टमर मेळ्ळो, आनी तो तुका मागीर आपल्याक जाय ते भाशेन आमकां हें करता. संवसाराक जाय ते भाशेन आमच्या मनाक शांती आसना. जेसू कारका. मोगाच्यानो ही भावार्थाची समोत लॉ ऑफ फेथ कोणेय तो उजार करो, तो सगळ्याक तो हांवें उजार करो, ब्रदर विन्संटीन उजार करो, सिस्टर मारियान उजार करो, सगळ्यांक रिजल्ट सेम मेळटलो. तेका सुबेज मेळटलो, म्हाका उणें मेळटलो ना. सगळ्यांक एकूच भाशेन देवाचें उतर जावन आसा, जीव हें उतर. देवाचें उतर जावन आसा, सोत ह्या उतरांत सोत आसा. त्या उतराक जिवीत जीव आसा. ह्या उतराक जिवे शक्ती आसा, बळ आसा. देव कोणाक पार्शियलिटी करिना, सगळ्यांक एकूच तरेन तो दिता. दिसपटी आमी हे देवाचें उतर आमी दिसपटी वाचूंक गरज.
जे देवान जेजून आमकां दाखयला हे आयच्या दिसा आमी शिकल्या पयलें जावन आसा भावार्थ आमचो कोट करूंक गरज दुसरें जावन आसा आमी पयलो भावार्थाचे आमकां स्टेप्स दिल्यात पयलो हांवें दोंगरा लागीं उलोवंक गरज स्पीक टू द माउंटन दुसरें बिलिव्हिंग हांवें सोत मानूंक गरज तिसरें पयलें बोगसण्या सॉरी पयलें भावार्थाचे फाटल्यान पयलें म्हजें काळीज हांवें साफ दवरूंक गरज जेजू लागीं मागच्या आदींच पयलें म्हजें काळीज हांवें साफ दवरूंक गरज दुसरें हांवें म्हज्या दोंगराक कसलोय तो प्रश्न जावं पिडा जावं त्या प्रश्ना लागीं हांवें उलोवंक गरज म्हाका अधिकार दिला हुकूम घालूंक जेजू आयज आमकां शिकयला तिसरें जावन आसा हांवें सोत मानूंक गरज बिलिव्हिंग आनी चवथें जावन आसा जेन्ना हांव सोत मानता हांवें तें एक्सेप्ट करूंक जाय आनी देवाक हांवें आर्गां दिवंक गरज ते तुका सिम्पटम्स दिसती पडो कितें जावं तुवें भावार्थान सोत मानूंक गरज तें म्हाका मेवलें म्हूण आनी हांवें देवाक आर्गां दिवंक गरज हालेलुया म्हजीच एक हांव टेस्टिमनी सांगता गेल्या म्हयन्यांत गेले न्ही एप्रिलाच्या म्हयन्यांत म्हजी दुसरी धूव अकस्मात ताका जोर येता आनी ते म्हणपाक अशी ताका आमी केन्ना नोट करूंक ना ताका पयलें ते इंडियेक स्टडी करता तर इंडियेक ते जानेरान ते गोंय दुबाय येयलेले आनी ताका इंटर्नशीप करपाक जाय आसली तर ते जानेरान येयले ताका जानेरान जोर येयलो जोर म्हळ्यार मातसो लायट फिवर हांवें म्हळ्यार स्क्रिप्चर दिले आनी म्हणत रावले एक दिसान तेजो जोर गेलो दुसऱ्या म्हयन्यान ताका परतून शिवरींग कशें जाता म्हणपाक लागले तर आमी ते 2-3 म्हयने जाल्ले म्हण नोट करूंक ना टॅबलेट गेली स्क्रिप्चर म्हणलें जालें 21 दिसान ताचो जोर गेलो एप्रिलान ताका 23 तारखेक ताका परत जोर येयलो आनी त्या दिसा तेणें सांगलें मामा आपल्याक एवरी मंथ जोर येता म्हणपाक लागले पळय मागीर तशें जाल्यार आमी डॉक्टरागेर या म्हणलें आनी ताका डॉक्टरागेर घेवन गेले आनी जनरल डॉक्टराक वचून मेवलें आनी जनरल डॉक्टराक मेळ्ळोकूच डॉक्टरान म्हणलें ताचे टेस्ट करुया युरीन टेस्ट करुया आनी ब्लड टेस्ट करुया आनी डॉक्टरान टेस्ट करतकूच ताचो रिपोर्ट येयलो की ताका युरिनान इन्फेक्शन आसा आनी रोगतान ताचें इन्फेक्शन आसा मागीर डॉक्टरान ताका एंटीबायोटीक दिली आनी एंटीबायोटीक दितकूच ते घेवपाक लागले आनी 15 दीस जाता म्हळ्यार 10-15 दीस जाता म्हळ्यार तेजो जोर गेल्लो तो परत ताका जोर येयलो मायाची 8 तारखेर म्हळ्यार ताका परत जोर येयलो आनी परत जोर येयलो आनी म्हणपाक लागलें आपल्याक परत जोर येयला ओय आनी आमी दिसपटी मागण्यांनूच आहात स्क्रिप्चर म्हणटात आनी हांव म्हणटा देवाक आर्गां दिता ताचे कुडीन कांयच ना ओके आनी ते म्हणटा आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सेटन सिकनेस हॅज नो पावर ऑन मी जीसस प्रेशियस ब्लड इज फ्लोईंग इन माय बॉडी सगळेच आमी म्हणत आहात रात्यान दीस म्हणत आहात पूण ताजो जोर असो ना जालो ताका आमी परतून डॉक्टरागेर घेवन गेली तेच डॉक्टरागेर डॉक्टर म्हणपाक लागली ताचो जोर परतून आमी टेस्ट करुया ताका गेल्या म्हयन्यान युरिनान इन्फेक्शन आसलें आतां आमी परतून टेस्ट करुया परतून टेस्ट केलो तितून युरिनान आनीक हाय इन्फेक्शन दाखोवपाक लागलें हाय इन्फेक्शन आनी ब्लडान जे काउंट्स लो दाखोवपाचे ते हाय दाखयले आनी जे हाय आहले ते सारके लो दाखोवपाक लागले आनी डॉक्टरान तो रिपोर्ट दाखयलो आनी म्हणपाक लागलो लेडी डॉक्टर ती म्हणपाक लागली ताका तुमी युरोलॉजिस्टाक दाखोवपाक पडटलें पूण आपूण सद्याक आपूण ताका आनीक एंटीबायोटीक दिता आनी आनीक एंटीबायोटीक दिले आनी आमी येयली आनी एंटीबायोटीक दुसऱ्या दिसा आमी काडले आनी युरोलॉजिस्टा फुड्यान गेली दुसऱ्या हॉस्पिटलान गेली थंयसर युरोलॉजिस्ट म्हणपाक लागलो तेचे आमी परत युरीन टेस्ट करुया आनी स्कॅनिंग करुया आनी तेजे स्कॅनिंग केलें ताजो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो स्कॅनिंग पूण युरिनान इन्फेक्शन दाखयलें तो डॉक्टर म्हणपाक लागलो युरोलॉजिस्ट ताका आनीक मेडिसीन दिवंक जावचें ना कित्याक ऑलरेडी ते सेकंड टायम ते एंटीबायोटीक रिपीट करता तर आपल्याच्यान ताका आनीक एंटीबायोटीक दिवंक जावचें ना तर तुमी हे मेडिसीन कंटिन्यू करात आनी 8 दिसांनी आमी परत टेस्ट करुया
पूण त्या दिसा आमी युरोलॉजिस्टाक दाखोवंक गेले तेन्ना ताका अकस्मात पळयल्यार हांगासर ताका लिंफ नोड आहले, ताचो लिंफ नोड तो स्वेलिंग जाता आनी ताका पेन येवपाक लागता. आनी ते डॉक्टराक युरोलॉजिस्टाक त्या दिसा ज्या दिसा थिंगा गेली तेन्ना कळ्ळें. डॉक्टर म्हणपाक लागलो हे लिंफ नोडाचे ताका इन्फेक्शन आहा आसतलें, तुमी सर्जन डॉक्टराक दाखोवपाक पडटलें. दुसऱ्या दिसा हांव काडलें आनी सर्जना फुड्यान गेलें. सर्जन डॉक्टर म्हणपाक लागलो आनी तेजो जोर वचोना, कंटिन्युअस फिवर, पूण ते जोर आहा म्हळ्यार ते खरेंच स्ट्रॉंग आहले, देहाच्या उतरान ते स्ट्रॉंग आहले. आनीक हांवूय भिवूंक ना आनी ताका हांव घोटाय दीत रावलें. आनी सर्जन डॉक्टर म्हणपाक लागलो, ताका आमी सांगलें की डॉक्टर ताका ते हॉस्टेलान रावताले नोव्हेंबरान सान ताका जोर येतालो. तरी हय डॉक्टर म्हणपाक लागलो नोव्हेंबर डिसेंबर आतां जानेवारी फेब्रुवारी मार्च जाली, तो एवरी मंथ जर आमी ताका मलेरिया टेस्ट करपाक पडटलो, त्याचो मलेरिया टेस्ट करुया. मागीर म्हणपाक लागलो तेजे FNS जे लिंफ नोडाचे स्कॅनिंग करूंक पडटलें आनी स्कॅनिंग रिपोर्ट घेवन परत तेजे FNSC करपाक पडटलें म्हणपाक लागलो. आनी सर्जन डॉक्टर म्हणपाक लागलो आनीक म्हज्यान एका मेडिसीन दिवंक सांगचें ना, कित्याक ते ऑलरेडी एंटीबायोटीक दिता, एंटीबायोटीक घेता. ओके. मागीर कळ्ळें आनी आमी दुसऱ्या दिसा येयली, त्याच दिसा येयली. दुसऱ्या दिसा पळयल्यार ताका मलेरिया टेस्ट करतलो जाल्यार तुवें जोर येयलो म्हणटकूच तुवें डॉक्टरागेर टेस्ट करपाक वचोंक जाय, तुवें मेडिसीन घेनासतना वचपाचें. तर ताका अकस्मात ताका देनपरान जोर येता आनी त्याच जोराचेर 103 ताका जोर आहलो. त्याच टायमार ताका डॉक्टरागेर घेवन गेली. डॉक्टरागेर घेवन टेस्ट केलो, कित्याक मेडिसीन घेवंक फावना. तर टेस्ट केलो, टेस्ट करतकूच चोयल्यार डॉक्टरान सांगलें ताका 103 जोर आहा, तुवें ताका आमी ताका ड्रिप्स लाया. ताका ड्रिप्स लायले आनी आमी मागीर घरा येयली आनी आमी देहाचें उतर पुतून म्हणत आहात, रिपीट करीत आहात. मागीर डॉक्टर त्याचो रिपोर्ट पळोवन म्हणपाक लागली की तितून मलेरिया ना, ताका आनी कितें रॉंग दिश्टी पडटा, तेजी रेड ब्लड तितून म्हणपाक लागली की ते हाय दाखयता रोगतान, तुवें इंटरनल मेडिसीन डॉक्टराक दाखोवपाक पडटलें. दुसऱ्या दिसा हांव इंटरनल मेडिसीन दाखोवपाक दुसऱ्या डॉक्टरागेर गेलें. इंटरनल मेडिसीन तर तो दोतोर पळोवनूच म्हणपाक लागलो की सगळे रिपोर्ट्स दाखयले, तेचे म्हणपाक लागलो आमी आनीक एक टेस्ट करुया, ट्युबरक्लोसीस पळोवया म्हणपाक लागलो. ओके डॉक्टर. आनी चेडूं मातशें जालें, वयता थिंगा आपल्याचें रगत काडटात, मामा रगत काडटा सगळे टायमार. ओके. मागीर थिंगासोर तेजो टेस्ट केलो आनी परत तेजो टेस्ट करतकूच आनीक एक टेस्ट केलो, आनीक एक ब्लडाचो टेस्ट करपाक लागलो. तेजे आनीक हाय दाखोवपाक लागले, हे सारकें हाय दाखोवपाक लागले. मागीर डॉक्टर म्हणपाक लागलो ही सिरियस केस म्हणपाक लागलो, आमी आतां आपल्याच्यान ताका आनीक मेडिसीन, कित्याक ऑलरेडी हे सेकंड एंटीबायोटीक दिता, एंटीबायोटिकाचेर म्हणपाक लागलो जोर येवंक जायना, पूण तुज्या चेडवाक अजून पासून एंटीबायोटीक घेताना जोर येता कंटिन्युअस. तर आमी ताका तुवें आतां कितें करपाचें. मागीर तो म्हणपाक लागलो की आमी FNSC रिपोर्टाक रावया, FNSC रिपोर्ट केल्या शिवाय आपल्याच्यान कांय करूंक जावचें ना, आनीक ही मेडिसीन तूं घे म्हणपाक लागलो. आनी आमी येयली आनी तो म्हणपाक लागलो आमी FNSC रिपोर्टाक रावया आनी ताका घडये ताका हॉस्पिटलान दाखोवंक पडटलें, दुसऱ्या हॉस्पिटलान रिपोर्ट पळोवन म्हणपाक लागलो. हांव जितले फावटी हे रिपोर्ट येता तितले फावटी हांव त्या रिपोर्टाचेर कितें आहा, जेजूच्या नांवान हांव ते कॅन्सील करता. जेजू ह्या रिपोर्टाचेर कितें आसूं नेगेटीव, हांव तुज्या नांवान हे कॅन्सील करता, हांव कांयच स्वत मानिना जेजू. तेजेर तें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मंदीर, तें जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, ताची सोयताना. आनी हांव जायते हांव म्हणत रावलें आनी तेवूय म्हणटाले. आनी 10 दीस म्हज्या चेडवाक कंटिन्युअस जोर. मागीर सर्जन डॉक्टर आनीक एक वळखीचो आहलो, तर ताका मेवलें आनी तेणें सांगलें तेजे ते लिंफ नोडाचे प्रॉब्लेम, घडये ताका तूं आमी FNSC रिपोर्टाक रावया, घडये ताका हिंगासर ट्रिटमेंट तेजो जाय तो ट्रिटमेंट आहा, आमी ट्रिटमेंटाक घडये ताका इंडियेक व्हरोंक म्हणपाक लागलें, जायते बळा सांगलें. मागीर हांव कांयच भिवंक ना,
हांवें कांय जेजू तुज्या नांवान हांव कॅन्सल करता, म्हज्या चेडवाच्या कुडीन कसलेंच दुयेंस ना म्हण हांव सोदवान. आनी 10 दीस हांव कंटिन्युअस चेडवाक जोर आहा. आनी जितले पावटी ते मेडिसीन घेता, जितले पावटी ते मेडिसीन घेता तितले पावटी तेका सांगलें, जीजस आय एम eating your flesh, Jesus I am drinking your blood, you abide in me, I abide in you. आनी फकत जेजूक आर्गां दीत रावले की तेजे कुडीन कसलेंच दुयेंस ना म्हण. आनी 10 दीस ताका कंटिन्युअस जोर. मागीर 10 दिसा हांवें म्हणलें अकस्मात म्हजी मती हांव स्क्रिप्चरां म्हणटा पूण म्हाका हे देवाच्या उतराची म्हाका समजी कळना, हांव कित्याक हांव प्रॅक्टीस करिना, कित्याक म्हणना. रातचें हांवें ताका म्हणलें चल हांव तुजेर मागणी करता म्हणलें, हांव कितें म्हणटा ती उतरां तूं म्हज्या फाटल्यान म्हण. आनी होली वॉटर घेतलें आनी होली वॉटर पयलें ताका हांवें म्हणलें हांव म्हणटात म्हज्या फाटल्यान रिपीट कर म्हणलें. हांवें म्हणलें जेजू तुवें म्हाका अधिकार दिला, आर्गां तुका जेजू म्हणलें तुवें म्हाका अधिकार दिला. हे वेळार हांव तुका हुकूम घालतां, लिम्फ नोड, युरीन इन्फेक्शन, जोऱ्या, हुकूम कसलेंच इन्फॉर्मिटी आहा जाल्यार हांव तुका हुकूम घालतां, भायर सर ताचे कुडींतलो, भायर सर, गेट आउट. आनीक ते जावन आसा द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सेटन हॅज नो पावर ओवर. आनी जायती उतरां, जीसस प्रेशियस ब्लड इज फ्लोइंग इन आवर बॉडी. Praise God, praise God. Thank you, Jesus. फायट कमी जालो, सारकी Thank you, जवळी Jesus, कमी for जाली. healing her. Thank you. आनी हांव म्हणटा तितलें तें रिपीट करता आनी देवाक आमी आर्गां दीत रावली. Thank you, Jesus. All her medical reports are completely normal in your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आर्गां दीत रावली. आनी ताका तें होली वॉटर, जेजू हें तुजें रोगोत, तें रोगोत पियेता, तुज्या रोगतान ताचे वयली पिडा तुवें धुवन काडली. जेजू तुका आर्गां दिता म्हणलें. तेच राती ब्रदर, तेच राती मारिया सिस्टर, तेच राती, तेच दिसा रातयांक जोर नाच येदें व्हडलें लिम्फ नोड आहले, तेच रातयांक हे लिम्फ नोड नाच जाले, भितर गेले. जेजू कारकां. आनीक ब्रदर आतां तेजो FNSC रिपोर्ट येवपाचो आहा आनी डॉक्टरान हें आतां आमी जालें आनी ताका सांगलें हांवें तुजे भितर कसलेंच दुयेंस ना, कसलें. जेजू तुका हांव आर्गां दितां, उडोत राव जेजू, तुका हांव आर्गां दितां जेजू. Every organ, every tissue of body functions in the perfection to which God has created to function. I forbid any malfunction, malformation in Jesus, in our body, in Jesus' name, amen. आनी देवाक आर्गां दीत रावलें. 2-4 दिसांनी तेजो FNSC रिपोर्ट येयलो आनी रिपोर्ट येतकूच आनी कंटिन्युअस रात्यान दीस म्हजे तेवूय म्हणटा, म्हजो घरकार म्हणटा, सगळीं आमी रिपीट करीत आहात, देवाक आर्गां दितात तेचे कुडीन कसलोच ना, कसलें दुयेंस ताचे भितर ना म्हण. आनी 4 दिसांनी तेजो FNSC रिपोर्ट येयलो आनी FNSC रिपोर्ट येतकूच चेडवान म्हाका सांगलें आपल्याक तो रिपोर्ट येयला. हांव काडलें आनी डॉक्टरागेर गेलें. तो रिपोर्ट घेवन हांव डॉक्टरागेर गेलें, कित्याक तितलें म्हाका तें कितें बरयलां तें तितलें हांव नाका आहलें, कित्याक डॉक्टरान सांगलें तें घडये काडूंक पडटलें, तेजे बायोप्सी करूंक पडटलें, तेका ट्रिटमेंटाक. हांव डॉक्टरागेर तो रिपोर्ट घेवन गेलें आनी 3 वरां हांव क्लिनिकान बसलें. ती पेशंट जायते आहले, 3 वरां हांव देवाक हांव रिपोर्ट म्हज्या हातीन आपूण जेजू हांव सोत मानतां जेजू. थँक्यू जीसस फॉर तेजो रिपोर्ट कंप्लीट नॉर्मल आहा म्हणजे हांव तुका आर्गां दितां. इतलीच उतरां हांव 3 वरां क्लिनिकान भायर बसून हांव आर्गां दीत रावलें. आनी जेन्ना म्हजो टर्न, हांव 11 गेलें, 2 म्हजो टर्न येयलो, हांव 2 भितर गेलें आनी भितर वयतकूच हांवें डॉक्टराक रिपोर्ट दाखयलो आनी डॉक्टर म्हणपाक लागलो, रिपोर्ट पळयलो आनी म्हणपाक लागलो आय डोंट बिलीव म्हणपाक लागलो. जेजू कारके आय डोंट बिलीव म्हणपाक, कित्याक त्या डॉक्टरान म्हाका सांगलेलें तेजो ट्रिटमेंट करून ताका इंडिये व्हरोंक पडटलें. आनी डॉक्टर म्हणलें, डॉक्टर हें देवाचो पावर म्हणलें, आमचो पावर न्ही म्हणलें, हें देवाचो पावर म्हणलें, देवाच्या उतराक म्हणलें. आनी तेणें सांगलें हो रिपोर्ट कंप्लिटली नॉर्मल, हितून कसलेंच दुयेंस ना म्हणलें. पण जेन्ना तेणें म्हणलें आय डोंट बिलीव, हांवें म्हणलें तेजो जोर जे दिसा
प्रेयर केले तेच दिसा रातयान तेजो 10 दीस ते जोर सोंसताले 103/4 तेजो जोर जाता तेच दिसा हुकूम घालो तेच दिसा जोर गेलो आणि तो विचारपाक लागलो डॉक्टर व्हॉट अबाउट लिम्फ नोड आय म्हणले लिम्फ नोड गेले कितें तेणे म्हणलें आय डोंट बिलीव आय म्हणलें लिम्फ नोड गेले कितें म्हणून ना डॉक्टर हात लायल्यार ते म्हणलें भितर गेले सारके जेजू कारका तो देवाच्या उतराक पदवी आसा आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान हे देवाचे उतर आमकां देवान दिलोले हत्यार आसा तर आमी प्रॅक्टीस करूंक गरज त्याचो रिजल्ट जेजू आमकां दिता आमकां जाय भावार्थ आनी हेच हांव सांगता की हे उतर आमी दिसपटी आमच्या जिवितांत आमी प्रॅक्टीस करूया जेजू कारका God, Jesus कारका ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल Awesome. Wow, wonderful. Praise God. Thank you. मारियान म्हाका सांगलें तूं केन्ना येता देवाचें उतर दिवपाक म्हूण मेसेज घातली हांव चिंतपाक पडलें हांव कितें दिवं कित्याचेर खंयच्या टॉपिकाचेर दिवं जी तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें इतली व्हडली मिराकल जाल्या तुज्या फुड्यान आनी तूं चिंता हांव कित्याचेर दिवं हेजेर उलय म्हणपाक लागलें तुजी टेस्टिमनी जेजू कारका तर हेच उतर हांवें प्रॅक्टीस केलें हेच उतरान हुकूम घालो तेजे आनी 10 दिसांनी म्हज्या चेडवाचे लिम्फ नोड आनी सगळे डॉक्टरान जायते ब्ला जायते सांगलोले पूण सगळे नॉर्मल देवाक पदवी आसा Praise God. आमकां जाय फकत भावार्थ Awesome. Praise God. Thank you, Jesus. Wow. Praise God. Awesome. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जेजू कारका आता रिकॅप करूया मरे ब्रदर ओय रिकॅप करूया बाबा फियोना जेजू कारका देव बरें करूं सिस्टर एफ्रेम देव बरें करूं. करूं. Yes. Wow. Praise God, थँक यू praise ब्रदर God. थँक Beautiful, यू beautiful. मारिया तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली थँक यू तुमकां ओके जेजू कारका Praise God. Praise. जेजू कारका जेजू कारका praise God. मागणे कोत्ताना सोत्राय दोरात हो जावन आसलो आमचो गेल्ल्या बुधवाराचो विशय ब्रदर विन्संटान आमकां शिकोवन दिले देवाच्या उतराची जेरमाया 29:11-13 आमी चडशीं भाव भयणां ह्या संवसारी कायद्यांचेर आमची चोत्राय दवरता संवसारी कायदे आमी पाळटा आमी मागणें कोत्ता ते आमच्या कallzanतान आमी करिना देवाच्या उतराचेर आमी आमचे मागणें करिना आनी देवाक मानता तसले आमचे मागणें जायना आमी आदी कशें शिकून आयलां तशेंच आमी ते मागणें कोत्ता उदाहरण आमकां ब्रदर विन्संटान दिले आपल्या भुरगेपणाचेर जेन्ना आपूण म्हणटा देवाच्या उतरान नासलो जेन्ना ताजो बापूय घारा आयलो म्हणटच चाव गेले उपरांत सुमार 8:30-9 वरांचेर तांच्या घरान तेर्स जातालो तर ब्रदर विन्संट म्हणटा तेर्साचो तिसरो कोण म्हणपाक म्हणटा सदांच ताजो टर्न आसतालो तो तिसरो कोण पावता म्हटल्यार ताका सॉलिड जेम पडटाली तिची माय ताका तेर्स म्हण रे अशी म्हणटाली आनी तेर्सा वेळार तेर्स जाले उपरांत मेवतेल्या जेवणाचेर ताजी चोत्राय आसताली आनी तेर्स जालो उपरांत ताजी जेमूय नाच जाताली आमच्या गोंयांत मायाच्या म्हयन्यान खूब लादींनी नोवेना सांता भोक्ताची फेस्तां आसता आमकां ह्या फेस्तांक लादीनीक नोवेनाक आमंत्रणय खूब आसता खुबशे तेर्स मागणे आमी कोत्ता पूण आमची चोत्राय लादीनी उपरांत मेवतेल्या चोण्याचेर ड्रिंकाचेर वो ते निमाण्या कोपाचेर आसता मिसा नोवेना वो फेस्ता जाता तेन्ना आमी सोगली मागणे कोत्ता पूण आमची चोत्राय कितें फेस्ताक कोण कितें न्हेसोन आयला फेस्ताक घरान रांदला त्या जेवणाचेर फेस्ताच्या पुरसावाक वेता तेन्नाय आमची चोत्राय फेस्ताच्या चोण्याचेर फेस्ताच्या काडयां बोडयांचेर फेस्तांच्या लाडवांचेर
फेस्ताच्या फेरयांचेर आनी सगळेच कडेन आमची नदर घुंवता, पूण देवाचेर मागण्याचेर आमची चोत्राय आसना. हे सगळे आमच्या जिवितांत आयज पासून चलत आसा. एक परंपरा, एक ट्रेडिशन शे ते आमच्या जिवितांत जाल्लें आसा. हे आमी कितें कोत्ता ते देवाक मानता काय? हे भाशेन आमी केल्ले मागणे देव आमचो आयकतलो काय? ह्या प्रश्नाचो जबाब जर ना तुमी म्हणटात जाल्यार हे आयज पासून अशें आमी कित्याक कोत्ता काय? सर्वेस्परान बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जाय आपली भुरगीं एक जैतिवंत जिवेत जियेलेली. हे आमकां ताज्या उतरांतल्यान जेरमाया 29:11 कळोन येता. सर्वेस्पर म्हणटा, आमच्या जोर एकल्या विशीं आसा ती येवजण तो जाणा, आनी ती येवजण म्हणल्यार शांती हाडपाची, नश्ट हाडपाची न्हय. ती येवजण आमकां बोरवाशान बोल्लोलो फुडार सांबाळून दवरता. देवाक आपल्या भुरग्यांक त्रास जाल्ले नाकात. देवान आपलो आत्मो आमकां दिला. तो आमच्या भितर आमच्या सांगाता आसा. जेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ दवरता, ताचे अमोलीक रोगता उदेशी नितळ जावता. देव आमचे भितर जियेता आनी आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आनी देव आमचे कडेन ठिकाण कोत्ता आनी आमचे कडेन उलोवंक कोमेस कोत्ता. जेरमाया 29:12-13 अशी म्हणटा, तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलो. तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांव तुमकां मेळटलो. सगळ्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार. आमी सगळे मागणे कोत्तात, आमी सगळीं तेस कोत्तात, मिसाक वेतात, नोवेनाक कोत्तात, आमचे जेवचे आदीं, जेवचे उपरांत, न्हिदले उपरांत, उठ्ठना मागणे सगळे आमी कोत्तात. थोडे मागणे आमचे पेरटा भाशेन म्हणटा. देवाची उतराची आमकां समजणी आसना आनी आमकां जे पुर्वजांनी शिकयलां तेंच आमी चिंतून आसतना ओ चोत्राय धोरिनासतना म्हणटा. आमकां ते एक संवयचेर पडलां. ऑटोमॅटीक आन्सर आमच्या तोंडान रेडीच आसता. उदाहरण भाव दिता, जेन्ना पाद्री म्हणटात ही जावन आसा जेजूची कूड, हें जावन आसा जेजूचें रगत, तुमी जेवणाक आपयल्यात ती सगळी सुभागी, तेन्ना आमचो जबाब जाता, सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें फावना, पूण तुज्या एकूच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. हो जबाब आमी दिता तो सारको काय अशें ब्रदर विचारता. हें जें जेजूक लागीं उलयलोलो तो एक सेंच्युरियन, एक अनभावार्थी मनीस आसलो. ताका देवाची उतराची खोल समजणी नासली. जेन्ना आमी आमच्या जिवितान जेजूक आमचो दोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेता, तेन्ना आमचो आत्मो जेजू भाशेन जाता आनी आमच्या भितर जेजू ठिकाण कोत्ता आनी आमची कूड जाता एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आयज पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूच्या नांवान आमकां देंवचार काडपाचे अधिकार देवान दिला. आमी केन्नाय भावार्थाचे मागणे कोत्ता तेन्ना देवा लागीं हें दुयेंस, कोविड-19 दुयेंस, तें दुयेंस काड म्हूण, हाका बरो कर, ताका बरो कर म्हूण मागता. जेन्ना आमकां ताज्या उतरांतल्यान कळोन येता की ताणें आमकां ऑलरेडी कुर्सार बरी केली, आमची सगळीं पातकां, आमचें सगळें दुयेंस, आमची सगळी पिडा ताणें आपल्या अमोलीक रोगता वरवीं पुसून काडलें. आमचे पासत ताणें कुर्सार आपलो जीव प्राण लेगीत दिलो.
जाल्यार हे मागणे आमी कसले कोत्ता काय? आमी फकत देवाक ताणें आमचे पासत कुर्सार मरोन आमकां एक नवे जिवीत दिला म्हूण देवाक वाखाणूंक, देवाक दिनवासपाची गरज आसा. कौशाचे उदाहरण ब्रदर विन्सेंट आमकां दिलें. जरी आमी देवाच्या उतरान ना जाल्यार आमचे जिवीत दोन बुराक पडलेल्या कौशा सारकें अशें ब्रदर विन्सेंट म्हणटा. जरी म्हणटा आपणे कोणाकूय सांगलें वच आनी बांयचें उदक हाड म्हूण, बांय आसा सुमार 50 ते 100 मिटराचे वाटेर. कौसो बांयन बुडटा तेन्ना बुडबुड करून आवाज कोत्तलो आनी कौशाक दोन बुराक पडल्या देखून मनीस बांयचेर सावन घरा पावता म्हणल्यार कौसाच्या बुरकांतल्यान व्हांवून उदक नाच जातलें. तशेंच आमचें जिवीत देवाच्या उतराची समजोणी ना जाल्यार तेन्ना असलें जाता. आमी खूब उलयतांव, आमी खूब मागणें कोत्तांव, आमी खूब तेस कोत्तांव, आमी खूब देवस्पण कोत्तांव, पूण कसलोच फायदो आसना. सगळें इबाड जाता आनी देव आमचे मागणेय आयकना. कित्याक ते नेणारपणान आमचें उतर आमी उलयतांव, देवाचें उतर न्हय. आनी देवान कांय म्हणोंक ना तुमच्या उतराक हांव तुमकां विस्वासी आसतलो म्हूण. एका कंप्युटराक चलोवंक जातलें जाल्यार ताका एक सॉफ्टवेराची गरज आसता. ताका आमच्या हाय कंप्युटर तूं कसो आसा जाल्यार तो आमकां जबाब दिवचो ना. ताका एक कंप्युटर भाशा C++, कोबोल हांची गरज पडटा आनी तीच भाशा ताका कळटा. तेच भाशेन जेन्ना आमी काळजांतल्यान देवाचें उतर उलयतांव आनी त्याच उतराची भावार्थान समजोणी घेवन सोत मानतांव, तेंच उतर आमी पाळटांव आनी आमच्या काळजांनी रिगून दवरता, तेन्नाच देव आमचें मागणें आयकता. कित्याक तें देवाचें उतर, आमचें उतर न्हय. आनी देवाच्या उतराक देव सदांच विश्वासी. खूब फावट आमच्या भावा भयणीक त्रास जातात. आमी तांकां स्क्रिप्चर दितात आनी ते 50 फावट म्हूण सांगतात. तांकां जर त्या दिल्ल्या उतराची समजोणीच ना जाल्यार तांकां ते कसलेंच फायद्याचें पडचें ना. आनी ह्या आमच्या भावा भयणांक देवाची उतराची समजोणी दिवपाची गरज. आनी समजोणी दिल्या उपरांत तेन्नाच तांकां उलयल्या उतराचो फळ मेळटा. आतां आमकां देवाची उतराची समजोणी आसा म्हूण जेजून आमच्या पासत कुर्सार कितें केलें, जेन्ना आमी ही समजोणी घेवन मागणें कोत्ता तेन्नाच देव आमचें मागणें आयकता. आनी जें आमकां जेजून कुर्सार घडलां तेंच बरेंपण आमच्या जिवितान फावो जाता. पवित्र आत्मो सांगता जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, तें उतर पाळपाक एक काळजीरदारपणाची गरज, एक कापोस्तादाची गरज आसा. आनी जो मनीस देवाच्या उतराचेर बेस्ड मागणें कोत्ता ताका देव सदांच मागणें आयकता. देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरुया. चिंतून आमी जबाब दिवचो. समोयेर जाला म्हूण आमी आमचें मागणें करचें न्हय. एक भाव एक घोव बायलेचो संबंद एकामेका कडेन गोट आसता. तशेंच आमचो संबंद देवा सोबे आसचो, एक क्लोज बॉन्ड. आनी हो संबंद आमी देवा ताय कसो दवरचो ताचें उतर शिकोन, तें आमच्या काळजान रिगून दवरून, तें भावार्थान उच्चारून, तें सोत मानून आनी तेंच उतर आमी पाळून आनी हे भाशेन काळजांतान आमी भावार्थान केलेलें मागणें देव आमचें आयकता आनी ताच्या मनान आमचे विशीं आसा तें येवजण आमच्या जिवितान
घडोवन येता. जेजू कारगा. Jesu karga. Jesu karga. Jesu karga. Wow. Awesome. Praise God. Praise God. Sister Fiona, चोड देव बरें करूं. आता सगळे काबार जावन अजूनही तुवें ती कितें म्हणटात ते रिकॅप दिलो सारको up to the point. Yeah, Up to the point to point. Yes. Praise God. Great Praise God. job. Thank you, Jesus. Thank you, Fiona. Thank you, Thank Jesus. you. Jesu karga. Jesu karga. Praise Praise God. God. Praise God. Okay, closing prayer. Korea, Kathy. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोकळा बापा, दोन्या जेजू क्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या, हांव तुका काळजाची कला एकठांवन आर्गान आनी दिनवासता किरीत भाशेन आनी एक सातोड्याचो दीस हे जमातीक हाजी जावंक आमकां फावो केल्या पासत दर हांगा हे जमातीक हाजी जाल्ल्या भाव भयणां पासत वाकांता कित्याक हुस्क्यान आनी मोगान आपलो हो थोडो वेळ जेजूच्या मोगा पासत सारूंक एकठांय जाली. निदान मन लावून जी शिकोवन आमकां भयण एफ्रेमान दिली ती बरे भाशेन चित दिवन आयकून घेतली आनी तिणें जे प्रश्न विचारले तिका बरो जबाब दिले म्हूण बापा तांचे पासत आर्गां दिता. आमचो भाव ब्रदर विन्सेंट तशेंच भयण मारिया दिसा दिसपोटी देवाच्या उतराची समजणी दिवंक बारी वावुरतात. तर बापा तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण आनी तांचो जो वाव कोत्ता तो सुफल जावन म्हूण मागता. हे वेळार ही आमची भाव भयणां हांगा हाजीर जाल्यात वो कांय कारणाक लागून हाजीर जावंक ना तांकांय तुजे कृपेन भर आनी एकामेकाच्या मोगान नुस्त्यान भरलोली भाव भयणां जावंक म्हूण मागता. आयज आमकां जायत्यो बऱ्यो टेस्टमनी आयकूंक मेवल्यो तांचे तुजे उपोट बेसांव मागता. ह्या मागणे कोत्ता ते जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. Amen. 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 देव बरें करूं. Amen. माय कॅटी. देव बरें करूं. Thank you, brother.